श्री वीर रामदेव आणि श्री वीर विठ्ठल देवाक पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे गुरुपरंपरेक आणि गुरुवर्यांक नमस्कार. आमगेल गुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हंगेले पहिली पुण्यतिथीच आचरणे प्रयुक्त तंगेल जीवन चरित्रेचे एक पक्षी नोट. गंगोळ्ळीचे श्रीमती आणि लक्ष्मीनारायण आचार्य हंगेल दोन्ही सुपुत्र राघवेंद्र आचार्य मळल बालकाक गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ स्वामीजीन शिष्य स्वीकार केलो. हे त्यांनी जन्मलेल घर, हे त्यांनी शिक्षण केलेले गंगोळ्ळीचे स्कूल आणि हे पळयाती त्यांनी डिग्री केलेले कुंदापुराचे भंडारकार कॉलेज. गंगोळ्ळी गावची गौड सारस्वत समाजाचे सर्व समाज बांधवान एक मेळणू श्री राघवेंद्र आचार्य हांका आदरपूर्वक जावन पेटोवन दिले. तांगेल एक सान गावचे एक सान बालकू सगळे सारस्वत लोकाक गूर जावन वत्ता म्हणल्यार अभिमानू खूप दिसता नवे. 26 फेब्रुवारी 1967 हे दिवसारी सोम्याल दिव्य हस्तान दीक्ष घेवची सुयोगू हे बालकाक मेळ्ळो. आमगेल मुंबईचे वडालाचे द्वारकनाथ भवनांतू विद्याधिराज तीर्थ हंगेल संन्यासाश्रम प्राप्त जावन पर्तगाळी संस्थानाचे शिष्य जावन मठाचे चरित्रेंतू एक नवो अध्याय प्रारंभ झालो. गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांनी वटूक तप्त मुद्रा धारण करचे हे अपूर्व दृश्य पळयाती. नूतन शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी तांगेल गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांक पादपूज करचे ही चंदाई पळया आमी. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेल दीक्षोत्तर अध्ययनाक गुरुवर्यान सर्व रितीर अनुकूल करून दिले. सोमेले सानपणा दुखूनची साहसमय जीवन मठाचे पुस्तक भंडारांतू अनेक अपूर्व पुस्तकांतुले विषय ग्रहण करची उमेदी शिष्य स्वामींक सहज जावन आशिल्ले. दीक्ष घेतिले अल्पकाल भितरीची स्वाम्यांक असौख्य जावन साधारण 3 वर्ष उठाचाक जायनातील परिस्थिती आयली. जाल्यारी तांगेल मनोबल इतले सशक्त आशिल्ले की म्हळ्यार ह्या परिस्थितीर जाल्यारी तांणी नित्यपूज मंत्रपठण आणि शिक्षण मुंदवरसून व्हेल्लें. असल दयनीय स्थिती पळयल्यारी शिलामुर्तील दोळ्यांतूय उद्दा येतले. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांका गुरु स्वाम्यालागी शिक्षण घेवची नसीब 6 वर्ष मात्र आशिल्लें. 25 मार्च 1973 हे दिसारी गुरु द्वारकनाथ स्वामी हांनी वृंदावनस्थ जाल्लींची. 1973 एप्रिल 5 तारीख हे दिवस श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हंगेले गुरुपीठारोहण समारंभ भारी विजृंभणेरी केंद्र मठ पर्तगाळींतू जाल्ले. सकल भक्तांगेले संतोष संभ्रमे मध्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23चे मठाधिपती जावन स्थापन जाल्लींती. गौड सारस्वत समाजाक एक विराजमान धर्मगुरू मेळचे हे अदृष्ट, हे आमगेले भाग्य. गुरुवर्याले नायकत्व आणि दूरदृष्टित्वाचे निमित्त 10 नव शाखा मठाचे स्थापन जाल्ले. हे नंतर 13 शाखा मठात जीर्णोद्धार जाल्ले म्हणल विषय अत्यंत संतोषाचो.
1973 इसवींतू पर्तगाळी मठाचे आधुनिकरण आणि विस्तरण जावन भक्तगणांक मठाक भेट दिवचे वेळेरी खूब अनुकूल जाल्ले. इदम प्रथमम म्हणून सांगतसले अनेक धार्मिक आचरण स्वाम्यान केल्लेलं आस. तांगेल चातुर्मास ह्या विषयाक साक्षी आस. वाराणसीन 3 पटी अयोध्या, पंढरापूर आणि बद्रींतू मठा चरित्रेंतूची प्रथम जावन एक अपूर्व संप्रदाय घालल कीर्ती आमगेल श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले. पंत राम नाम जप यज्ञ कोरनु भक्तगणांक खूब आनंद मेळची तशें केलेलं आसा स्वाम्यांनी. गुरुपीठाच सेवेंतू 54 चातुर्मास केलेलं पुण्य आमगेल विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक पावता. प्रयागराजांतू त्रिवेणी संगम जावची जागेरी स्वाम्याल कल्पवासो एक महान साधन. ते असाधारण थंडींतू टेंटाच भितरी एक मास भरी पूजा विधी, जप, तप आणि तीर्थस्नान तस्सल नित्यविधी कोरनु आशिल गुरुंक नमो नमन. नेपाळ देशाचे उत्तराक आणि चैनाचे दक्षिण भागाराचे दामोदर कुंड अथवा ताका गंडकी न्हंय म्हणटात. हे वैष्णवांक पवित्र क्षेत्र. सगळे हिमालय पर्वतादोकून 100 गटल्यान न्हंय सकल देवन येताची जाल्यारी गंडकी न्हंय तीरार मात्र सालिग्राम मेळटा. भारी अपायकारी या गुड्ड्याचे आणि थंडेच वातावरणांतू तांगेल आरोग्याकडेन चुरूची ध्यान दिनाशी हे यात्र केलेले एक विस्मय म्हणून येतं. 400 वर्षा फुडें श्री जीवोत्तम तीर्थ हांनी हे यात्र केलेलं आसा. तांगेल नंतर गंडकी यात्र केलेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांनी. समाज सेवेंतू आमगेल GSB समाज बांधवांनी मन घालका म्हणल सामाजिक काळजी आशिल्ले अनेक समाजमुखी योजना स्वाम्यान घाल्लेल आसा. मुंबईंतू शांतिकुंज सेवाश्रम, सरस्वती एज्युकेशनल फाउंडेशन आणि जीवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन. तशींची मंगळुरांतू पूर्णप्रज्ञ वसती निलयात असले आणि समाज बांधवांक शिकवण, वैद्यकीय आणि वृद्धाप्यांतू वसती मेळची तसले सामाजिक योजन घालनो त्या सर्व योजन अनुष्ठान केलेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक आमगेले कोटी कोटी प्रणाम. इतली मात्र नाही, आमगेल समाजांतू सोयरीक करच्याक सुलभ जावका म्हणून एक ऑनलाईन वैवाहिक माहिती केंद्र सुरू केलेले ख्याती आमगेल स्वाम्यांकच मेळटा. हे नंतर आमगेल GSB समाजांतू विंगविंगड क्षेत्रांतू साधन कोण उन्नत स्थान पाविल्यांक विद्याधिराज पुरस्कार आणि असल साधन केलेले मठाच भक्तांक जीवोत्तम पुरस्कार स्थापन केलेले महिमा आमगेल स्वाम्यांक मेळटा. आणि एक व्हड साधन म्हळ्यार GSB समाजाचे 65 देवळांक कर्नाटका एंडोमेंटाचे डोकून मुक्ती दिवोचे व्यवस्था आमगेल स्वाम्यान केलेलं आसा. मठाधिपती जावन 44 इयर्स म्हळ्यार 44 वर्ष नंतर स्वाम्यान शिष्य स्वीकार केले. 2017 फेब्रुवारी 9 तेसू शुभ मुहूर्तारी बेळगावांचे वेदमूर्ती लक्ष्मीनारायण भट हांगेले दोन्ही सुपुत्र उदय भट म्हळेले वटूक प्रणव मंत्रोपदेश दिवन संन्यासाश्रमाक आपोवन घेवन संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे शिष्य जावन स्वीकार केले. मठाचो नूतन सुवर्ण अध्याय तेन्ना प्रारंभ जालो. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीधिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भिमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. असले समाजमुखी
धीमंत आणि मेरू व्यक्तित्वाचे आमगेल गुरुवर्याले कडेच क्षण तांगेल इष्ट स्थळारी जाले. 19 जुलै 2021 नाक पर्तगाळी मठांतूची गुरुवर्याले दिव्यात्मो परमात्माल ಒಟ್ಟು ಲೀನ್ जाल्लो. 47 वर्षाचे सार्थक सेवे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक प्राप्त जाल्ले. एक सुवर्ण अध्यायो संपन्न जाल्लो, अनेक अध्यायाक नांदी जाल्ली. गंडकी यात्रा कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय. बद्री चातुर्मास कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 राम जय राम जय जय राम. जय राम जय जय राम. श्रीराम 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 जय राम जय जय राम. राम जय जय राम. श्रीराम जय 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 राम जय जय राम.
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्री वीर रामदेव आणि श्री वीर विठ्ठल देवाक परतगाळी जीवोत्तम मठाचे गुरुपरंपरेक आणि गुरुवर्यांक नमस्कार.
आमगेल गुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हंगेले पहिली पुण्यतिथीच आचरणे प्रयुक्त तंगेल जीवन चरित्रेचे एक पक्षी नोट. गंगोळ्ळीचे श्रीमती आणि लक्ष्मीनारायण आचार्य हंगेल दोन्हीच सुपुत्रू राघवेंद्र आचार्य मळल बालकाक गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ स्वामीजीनं शिष्य स्वीकार केलो. हे त्यांनी जन्मलेलं घर, हे त्यांनी शिक्षण केलेलं गंगोळ्ळीचे स्कूल आणि हे पळयाती त्यांनी डिग्री केलेलं कुंदापुराचे भंडारकार कॉलेज. गंगोळ्ळी गावची गौड सारस्वत समाजाचे सर्व समाज बांधवान एक मेळणू श्री राघवेंद्र आचार्य हांका आदरपूर्वक जावन पेटोवन दिले. तांगेल एक सान गावचे एक सान बालकू सगळे सारस्वत लोकांक गूर जावन वत्ता म्हणेल अभिमानू खूप दिसता नवे. 26 फेब्रुवारी 1967 हे दिवसारी सोम्याल दिव्य हस्तान दीक्ष घेवची सुयोगू हे बालकाक मेळ्ळो. आमगेल मुंबईचे वडालाचे द्वारकनाथ भवनांतू विद्याधिराज तीर्थ हंगेल संन्यासाश्रम प्राप्त जावनू पर्तगाळी संस्थानाचे शिष्य जावनू मठाचे चरित्रेंतू एक नवो अध्याय प्रारंभ झालो. गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांनी वटूक तप्त मुद्रा धारण करचे हे अपूर्व दृश्य पळयाती. नूतन शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी तांगेल गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांक पादपूज करचे ही चंदाई पळया आमी. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हंगेल दीक्षोत्तर श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. अनेन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळे जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आभाल वृद्ध स्त्री पुरुषेः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्री रामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र श्री प्रियता प्रीतो वरदो भवतो तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु.
हरि ओम. हरि ओम. आयचे हे भारी पुण्य दिसू आमगेलो परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांगेले जन्मतिथी हाजी बदल आमगेल समाजाचे अभिवंदन दिवस आम्ही आज आता प्रारंभ करचाक हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी लागीं आपण मागून आमगेलो आयज कार्यक्रम आमी प्रारंभ करचाक इच्छ पावतात. आता हांव प्रथम जावन दयासारी अमरनाथ कामत चातुर्मास कमिटी हाजे अध्यक्ष तशीच डॉक्टर पी दयानंद पै मामू चातुर्मास कमिटीचे गौरवाध्यक्ष आनी दोग जाण विराजमान जाल्ले आसाची तशी हांव आनी दोग जाण महनीयाक वयर आपयता आसा. मुकुंद कामत प्रेसिडेंट वडाला मठ आनी प्रसन्ना विच्चू वायस प्रेसिडेंट पुणे मठ आनी वरे वयर येवका म्हण हांव विनम्र नेमून घेता. आता हांव आमगेले पुरोहीत वर्ग हांकां वेदघोश करून आयचे हो दिव्य कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणून मागून घेता. मुकुंद भट मामो आमगेले हरि ओम भद्रं विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षधीयजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सत्तनोभिर्यशेम देवहि संयदायुः. ॐ स्वस्तिनो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्ययन्नो असो शिवादिश प्रदिश उदिशो न आवो विद्युतः परिमान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ आता हांव हांगा आशिल्ले सर्व समाज बांधवाक एक निमिश उठान राबुका म्हूण नेमून घेता आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेले स्वामे आतां मालगड स्वामेले भावचित्राक पुष्प अर्पणे करता आसाचे.
आयचे कार्यक्रमा बद्दल आमकां माहिती दिवच्याक तशीच स्वागत भाशण करूंक आमगे चातुर्मास कमिटी जॉयंट सेक्रेटरी जावन आशिल्ले अण्णप कामत हांकां हांव वेदिकेर आव्हान करता. श्री रामदेव वीरविठ्ठलाक नमन कोरनू हांगा विराजमान जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीला चरणारविंदाक नमस्कार कोरनू. आयचे हे व्हड दिवस एक संस्थानाक एक व्हड दिवस जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्याला उडगास कोरनू हांगा आमगेले सभेंतू अमरनाथ कामत माम, दयानंद पै माम, तशीच प्रसन्ना आनी मुकुंद कामत माम आसाची तांगेले तांकांय स्वागत कोरनू हांगाशील सर्व जनांकय स्वागत कोरनू दोन उतर उलयतास. परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्याले गुणगान करच्याक आमकां सगळे समाजाक टायमय पावना आनी तांगेले विशय उल्लोत तसले एक इतले व्हड व्यक्ती विशय उल्लो का म्हण जाल्यार आमगेले प्राय पावना म्हण सांगूक हांव फस्ट जावन इच्छ पावतास. स्वाम्याले तांगेले सगळेची तांणी पिटेर येवन तांणी वृंदावन जेवचे टायम ताई तांणी केलेले मठा खातीर तांणी त्याग केलेले हे आमी केदनाय विसरूं ना. गंडकी यात्रा तशीच लागी लागी प्रतीची गांवांतू म्हणल्यार मागे चातुर्मास कोरनू स्वाम्यान सगळे समाजाक अनुग्रह केलेले जाला. स्वाम्यान उडगास कोरनू आज अनेक आमकां एक व्हड एक भाग्य दिल्लें म्हूण सांगूक हांव इच्छ पावतास. आमी तुमकां फस्ट विद्याधीश स्वाम्याल्या चरणारविंदाक सगळे समाजा तर्फेन हांव स्वाम्याक नमन करतास. आनी पयलीं आमी एक विशय आमी स्वाम्याक एक विनंती केल्या. तांणी केदना पर्तगाळें तूं एक रामस्थापन करता म्हणले बेटाक स्वाम्याक आमी एक सांगलें स्वाम्यान आमगे समाजाचे प्रति एक व्यक्तीक ताणें जोडलेले एक किंचित जाल्यार तागेलें एक द्रव्य रामा पावका म्हणले खातीर आमी एक स्वाम्याक विनंती दवरली. तेदना स्वाम्यान तें पळया आमी कोणाकय बर्डन करनाची आमगेल मठा काम आमी करताची म्हणून एक वाक्य सांगिल्लें जाल्यार हें एक आमी केदना आमी एक विशय सांगले की मस्त जाण समाजाचे मस्त जाणान स्वाम्याक एक ना एक विंगड विंगड रितीर सांगूक प्रयत्न केला. जाल्यार स्वाम्याले निर्धार मात्र कठीण आशिल्ले. मागीर आमी वता वता आमगेले प्रयत्न एक सोणी कसं जाल्यार स्वाम्याक आमी प्रयत्न सांगले आनी आमी सांगले स्वामी अयोध्यांतू राम मंदिर जातना स्वाम्यान 1,77,000 रुपये मठा तोदरनो अयोध्या रामा खातीर दिले. येदी व्हड अमावंट स्वाम्यान रामाल विशय करतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जावन आशिल्ल्याक स्वाम्यान पर्तगाळी बैसून अयोध्या दिले. तेन्ना आमी सांगले स्वामी आमी इतले जैन GSB समाजा जैन आसाची आमकां एक पर्तगाळी जेवचे एक रामाल एक येदोड मूर्ती जाता आमगेले किंचित द्रव्य पडका म्हूण सांगिल्ल्याक फायनली स्वाम्यान आज व्हड स्वाम्याले जन्मतिथी ते दिसू आमकां कन्सेंट दिल्ले म्हूण सांगूक आमकां भारी खूश जाला. परमपूज्य विद्याधीश स्वामी महाराज की आमी तेव्हाय सांगले रामू तुम्ही कितले वाड्डारी तुम्ही कशी करताची तुमगेले कॉस्ट ताची कितले वेट आमी कसलेय निमगिनाची. दयानंद पै मामान ते दुसू सांगले 1 कोटी खंयचेय स्वाम्यान एक प्रोजेक्ट करता जाल्यार दिता म्हण मळ्ळी पेटाक दई मामान सांगले नेक्स्ट डेची हे स्वाम्यान अनाउन्स करतना स्वामी घेता की ना की मिगेले काणीक हांव कसं दिता तें रामाका पावका म्हळ्यार ताणें एक वाक्य सांगलें. तशीच
मस्त जनानं तांगेल्या शक्तीनुसार सोम्याक विनंती केली आणि सोम्याक तत्वळी ना स्वामी आमकां एक आमकां हें काम करूंक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवका म्हणालें एक वाक्य दिलें. आज आमकां एक सांगूक सुलभ जेवच्याक कशें केलें म्हळ्यार सोम्याक आमी सांगलें आमी कोणाकय वताय करनाची आमी खाली कसं म्हळ्यार 550 दिसाचे हें अभियान आंतू कितलीं जनान दूर दूर दोन येवन तांगेले जप सेंटरांत जप केंद्रांत येवन रामाल खातीर मंत्र म्हणलें. रामाले जप केलो. स्वाम्यान प्रति एक मनशाक हे एजार जाल्यार कितलीं जेन्ना तांगेले घरकड दवरून येवन असल एक सोशल एक तांगेले एक इंट्रस्ट आंतू तांणी येवन भाग दिल्याची कितलीं जनांले हेल्थ इम्प्रूव जाले आनी कशें की तांकां एक जनाल वोट मेळची तसले एक कार्यक्रम सोम्यान एक आयोजन केलें म्हूण सांगूक म्हाका भारी खूश जाता. दोनीचे जप म्हणच्याक म्हळ्यार आमी रामाल खातीर तनू दिले. तनू म्हळ्यार कशें जालें आमगेले आमी घरकड दवरून येवन एक सेंटरा येवन जप केंद्रा येवन म्हणची तसले एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सोम्यान दिले. आमी जावन मनान रामाल केले. आमी कसं दिलें आमगेले धन नाशिल्लें जाल्यार आज आमकां स्वाम्यान एक अनुमती दिलेले आमकां एक बुहारी एक होड विशय जालो. इतलें म्हळ्यार एक असल एक येद्दी होड 77 फिटाचे हे जेतना स्वाम्यान खंयचे नमुन्याचे जेनाक जप केंद्राच्यांक तांगेले उडकास येवचे खातीर तांगेले जपाचे केंद्राचे नांव बरयता आमी प्लॅटफॉर्मार ताचे पेडस्टलार प्रति एक राम क्षेत्र जप केंद्राचे नांव बरयताची म्हूण स्वाम्यान एक हें सांगलें. पयलीं तांगेले प्रवचनांत स्वाम्यान सांगलें जाल्यार ते हांगा क्षेत्रार ते जप केंद्रांत जप करतले जाल्यार एक द्रव्य पडली म्हण जाल्यार ते रामाक आनी कसो जावका आमकां राम जेवच्याक हे जन्मांतन आमकां साध्य ना जाल्यार एटलिस्ट रामाक जेवत तसले येद दोड आकार आंतू येद दोड एक प्रोजेक्ट आंतू आमगेले एक स्वल्पपुणी आमगेले द्रव्य पडका म्हळ्या खातीर आज सोम्यान दिलेल्याक आमी सगळे समाज सोम्याक चिरऋणी जावन आसाची. आमी मागीर आमी सांगले स्वामी आमी कोणाकय वताय करनाची आमी कसलेय करनाची स्व इच्छेन आमी दिता म्हण जाल्यार स्वाम्यान घेवका म्हूण मस्त जनांनी येवन सांगले आमी स्वय मनान दिता स्वामी आमी हांगा दिताची चतुर्मासा दिताची ताका म्हणाले विशय न्ही रामाल मूर्ती रामाल येदोड एक प्रोजेक्टाक आमकां एक इनवॉल्व जेवता तसले एक भाग्य स्वाम्यान दिवका म्हणाले खातीर सांनी सांगतना फायनली स्वाम्यान आमी एक अशी कन्विन्स केलें जपाक 550 कोटी मठा जाले 550 वर्स मठा जाले 550 कोटी जप जैन म्हणटाची म्हळ्यार आज तुमकां लेखपुराची सादारण 120 सेंटरांत दिसान दीस तुमी आंकडो पळयतना कोटी कटले जप समाजा जातास. हे इतली व्हड एक जातना जैनान इनवॉल्व जावन करतना राम करच्याक आमकां एक चान्स दिवका म्हळ्या खातीर आज आमी सोम्याला दवरले आनी सोम्या अशी सांगले 550 दीस एक दिसाक एक मनशान 10 रुपये घालता स्वामी 10 रुपये विंगड कसलेय नाका 550 डेज 550 वर्स मठाक रामाल खातीर त्या मर्यादा पुरुषोत्तमाल खातीर 10 रुपये आमी एकले काण दिता आसाच. आमगेले मठांत आमी मठाक सोम्यान करची कसलेय डेव्हलपमेंट आंतू आमकां चान्स दिनी आनी स्वाम्या आमगेलेची मठा तुलना करताची म्हण म्हळ्यालेच जाल्यार आज रामाल खातीर दितना आमी सोम्या एक सिंपल कॅल्क्युलेशन सांगलें 550 डेज 10 रुपये 5,500 रुपये कोणाकय हाचे वयर आमी वताय करनाची जाल्यार 5,500 रुपये आमी स्व इच्छेन कोण जाल्यार दिल्यार आमी घेवच्याक स्वाम्यान एक अनुमती दिवका आनी हाजे कंप्लीट बॅकग्रावंड वर्क करूंक म्हळ्यार हाजे आमी कसले आमी रिसिट्स काडताची ते कशी वर्कआउट जाता आनी आमी प्रति जप केंद्रांत आमी तसले एक बुकलेट्स करून पेटयताचे. प्रति बुकलेटांत आमकां इतलो टायम मेळटा की आनी ऑक्टोबर 18 ताय आमकां टायम आसा त्या प्रति टायमांत दिसाक 10 रुपये लेखान वोट कराची एके दिसा आज दोर नोट केल्यार 15 रुपये जेवच्या पुरो अशी जाल्ली म्हण जाल्यार 5,500 रुपये वोट करून आमगेले म्हळेले कॉन्ट्रिब्युशन
प्रति एक घरकड दवरनो प्रति एक मेंबर आलतरू गेल्ली म्हण जाल्यार ते राम आमकां आमगेलोसो दिसता आयज दोळता खंयचे एक वेवस्थेन तो खंयचे एक आमी आतां केंपेगौडा स्टॅच्यू वचून पळोवन येताची एकड तेकड वतात आमी पळोवन वता शिवाय आमी आमगेल म्हणून सांगू जायना जाल्यार आमगेल दुड्डू एक आमी काम केलेले दुड्डवाचे स्वल्प द्रव्य पडली म्हण जाल्यार यो राम मिगेलो म्हण सांगच्याक म्हाका भारी खूश जाता हे असल एक नमने संकल्प आमी प्रति एक घरकडच्यान करता आज हांव सांगता आसा आमगेले फॅमिली म्हळ्यार सादारण रफली एक 200-300 जन आसाची 5,000-5,500 रुपये लेखाना इतले जनाले आमी कमिटमेंट आमगेल फॅमिली थ्रू आमी घेता म्हळ्यार प्रति एक मनशाक आमी सांगता 1 वर्स आनी आसा आज दवरनो तुगेल जन्मन तो 1 वर्स तो एक पटी पुणी तुगेल जय दीस येताची नांव सो एक पटी आमी जय दिसा तेदो सो आमी 5,500 रुपये काण दवरले आनी खंयचेय टायमार आज दिवका म्हणना खंयचे 1 वर्स भितर आमी पावयल म्हण जाल्यार रामाक आमगेले किरुकाणीके आमी पावयल म्हगे जाता असले एक देवन सांगिल मिती सोम्यान फायनली एक कन्सेंट दिले जाल्यार तातूंत एक कंडिशन घाला कसं म्हळ्यार स्व इच्छेಯಿಂದ मात्र म्हूण आमी कोणाकय फोर्स करूं ना जाल्यार आमी सांगलें स्वामी फोर्स करचे विशय न्हय स्वामी प्रति एकल्याक ह्या प्रोजेक्टा इनवॉल्व करता म्हण जाल्यार आमी प्रति एक मनशाक आमी हे विशय सांगता एटलिस्ट कसल जाता म्हूण सांगल्यार मात्र हातूं पुरा जनाक इंट्रस्ट येता कशी आमी रामनाम करतना इतले जनाक आमी ओट्टू जाता म्हूण आमी स्वप्ना समेत लेखनी सोम्यान सांगतना तुमी वचून गांवां वचून कॅनवास करून यो म्हूण सांगतना आमकां लेखले इतले कश्ट काम इतले जैन कसले येताची भायर म्हूण आज आमकां पळयचें आसता आमगेले सेंटर ह्या रामचंद्र सेंटर 4 कोटी पशी वयर जाला बेंगलोर हातूं आमी इमॅजिन करूं जायना इतले दूर जैन येताची बस दवरणुकी कसलकी एक वेवस्था करून येताची इत्याक म्हळ्यार रामाल खातीर आनी सोम्याल एक संकल्पा खातीर प्रति एकल्याक बरें जाला जाल्यार बरी कशी जाला म्हण आमी सांगूंक पावता दुड्ड मात्र न्हय हेल्थ बरें जाला मागीर घरांत एक सूख आसा म्हण सांगच्याक म्हाका धैर्यान हांव सांगता खंडिताची हे रामनामा मिती आनी सोम्याल अनुग्रह मिती आनी विद्याधिराज सोम्याल अनुग्रह मिती आमकां खंडित बरें जाता आनी आज आमी हे एक होड दिसान तो विद्याधीश सोम्यान आमकां एक असल एक नमने एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक आमी धन्यवाद दिवन हांव म्हगेले 2 उतर कंप्लीट करता आसा आनी हे अभियानांत आनी डिटेल मायक्रो डिटेल आनीकय वर्किंग जाता आसा आनी स्वल्प दीस भितर आमी एक स्वल्प जायन ओट्टू जावन कशी केल्यार फूल प्रूफ दुड्डू खंयी पूल जायनाशी सोम्याल मठाक आनी हेची रामाक आनी हे राम सोम्यान कशी नांव दिला मर्यादा पुरुषोत्तम म्हूण कसल नांव दिला आनी 77 फिटाचे फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री गौड सारस्वत समाजांत येद्दी व्हड एक कार्यक्रम जाता आसा प्रति एकल्यान हातूं इनवॉल्व जावका म्हूण हांव नेमून घेवन म्हगेले 2 उतर कंप्लीट करता श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की आता आमी सर्व समाजातर्फेन रिप्रेजेंट करचे आमगेले चातुर्मास कमिटी आमगेले अध्यक्ष आनी दुसरे कमिटी मेंबर्सान पाद्य पूजा करता म्हूण हांव नेमून घेता जय जय श्री राम जय जय राम 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 श्री जय जय राम श्री राम 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 जय जय राम
श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय वेदमूर्ती मुकुंद भट बेरोली हांका हो सोमेल बद्दल गुणगान कोरका म्हणून हांव हांगासच निमून घेतस हांगासच रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री सीतापति रामचंद्राक वीर विठ्ठलाक मुख्य प्राणाक नमस्कार करून मिगल आराध्य देव श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक जगदंबेक नमस्कार करून परमपूज्य आमगेले संस्थान गोकर्ण परतगाळे जीवोत्तम मठाधीश राजतीर्थ श्रीपाद वडे स्वाम्यालेगे तशींची परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याल चरणारविंदा नमस्कार करून आज आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले जन्मदिवसाचे होड एक आमकां सर्वांक होड पुण्यतम दिवस हो एक संसारांतू गुरुल अनुग्रह विना मनुष्य उद्धार जायना। समाजांतू उत्तम मार्गदर्शन सूचना अनेक अनुमोदको सूचको प्रेरको गुरु हो गुरुल एक सन्निधी गुरुल दृष्टी ही सम असं म्हणून जाल्यार तो समाजो अत्यंत उन्नत मट्टाक अत्यंत उत्कृष्टतेक ज्येष्ठतेक पावता। तशी आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळे जीवोत्तम मठाधीश आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वामी जाल्ले म्हणून जाल्यार हे मेगेल उत्कृष्टतेक मेगेल आमगेल कुटुंबाचे उत्कर्शाक प्रथम जावन आमगेल विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल आमकां पूर्ण आशीर्वाद सांबळ दिकून आज हांगा घेवन हांगा दोन अक्षर उरलोच एक कसं की म्हाका एक धैर्य स्थैर्य तोच गुरुल आशीर्वाद। गुरुल आशीर्वाद तर प्राप्त जाता मनुष्य गुरुश्च गुरुतान दिशेत म्हणून सांगलें। गुरुक तेन मने भक्ती श्रद्धा कलियुगांतू गुरुलेंचे एक स्थान विंगडचे म्हणून सांगलें। हरी मुनिदरे गुरु कायवन देव राग केल तरी कोप केल तरी देवान गुरुल तरी ना रे तुका देव बरें करता म्हणून सांगून गुरून तरी दोन शब्द उलयले म्हणून जाल्यार तो मनुष्य उद्धार जाता। तर गुरुक कोप आयले रे आनी आमगेल्या संवसारांत आनीक अवनतीक आनी दुसरो विशय नाका आमकां। ताचे खातीर गुरु लेगी
तेच गुरुर भक्ती ही विशेषतः चंदू करून गुरुलेगे निस्वार्थ सेवा निष्कलंक सेवा गुरुला आशीर्वाद गुरुला प्रसन्न दृष्टी हे प्रप्रथम जाऊन आम्ही तर दौर घेता आमगेलो समाज हो अत्यंत उन्नत पावता आजपर्यंत तशीच गुरु मार्गदर्शन घेवचे देखूनची आज आमगेलो समाज हो एक संस्कृतयुक्त संस्कारयुक्त समाज जाल्लो आसा. आज विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालो एक होड जन्मदिवसाचे एक होड पर्व काल हो एक प्रदोष काल म्हणतात. कसं जालें सूर्यास्त जावन चंद्रोदय जावं तसलो संदर्भ दोन्ही गुरू आमकां हांगा आत्तांचे आत्ता उलयत आसतना जे हें एक चेडूवांक नांव दवरका जाल्यार सांगतात केन्ना चेडूं आमकां कशी जावका म्हणून दिसता आमकां आमगेल्या वरी जावका आत्मा वै पुत्र नामासी आपणाल्या वरीच आपणाल चेडू धर्म देव आणि संस्कार कुटुंबाचे अभिमान प्रीती आपणाल कुटुंबान चलले कसले आचार विचार असा की तेच प्रमाणे हे आपणाल जाले चेडवान तशी करका म्हण लागतात वय की नाही वय नाही हो एक रक्त संबंध खंयचो आम्ही आमगेल चेडवां खातीर रेखचेच न्हय हो एक रक्त संबंध आम्ही केन्ना स्वार्थी संसार मनुष्य म्हळ्यार स्वार्थी हो जाल्यार एक धर्मपीठ एक धर्मध्वजो तो संरक्षण करून व्हरका जाल्यार खंचकीसान येवन घेवन हे मठाची एक परंपरा मेगेल घर मेगेल मठ अथवा खंचकी नमनेचेर एक मठ परंपरा आमगेल मठाचे इतिहास पळयल्यार 25 इसवी भितर कितले जाता ते 550 वर्ष जातात. अस्सल एक अव्याहत निष्कलंक निराडंबर निस्वार्थ रीतीने संन्यास धर्म आचरण करून जे आजपर्यंत संस्थानाची कीर्तिक एक कीर्ती पताका परमात्मा ते रामचंद्राले वीर विठ्ठलाले अनुग्रहान एक ते अत्यंत निष्कलंक रीतीर मुखार सत आस म्हणून जाल्यार तेंचे ताका मुख्य कारण हे मठ म्हणलो मेगेल घर हे आपल्या समाजाक सांबाळ व्हरतसले एक घर मेगेल समाजाक आज प्रत्येक एक संस्कार जावका संस्कृती जावका धर्म निरंतर जावन शाश्वत जावन रावका हो एक मार्ग दिवची कर्तव्य असणे हे आमगेले स्वामीले गुरुले उद्देश असल हो उद्देश चाचू तप्पदे अंत बिग्गेन चुकलेर कसं की एक नमनेचे विशेषण विंगड जाता हंतो घरा कडेन जाल्यार कशी जाल्यार जाता फाल्यां सम कोरया म्हणून दिसता खंयचें घरांत कसं की एक चुकलें आज नाका हां फाल्यां सम कोरया हें म्हणून जे हंत कसलें ना रियायती इल्ला हंतो कशी नियम आसा कशी ते एक साधन आसा तीच साधने प्रमाणे चलचें हो एक व्हड उद्देश कारण कसं न्हय हें केवल धर्मपीठाक मात्र न्हय आमगेल्या संवसारांत तुमी इतलें विशेष आसा जो एक आतां एक विद्याधिराज तीर्थ स्वामीनी जो तंगेल द्वारकानाथ हेच हांगा द्वारकानाथ भवन म्हणलेलें नाम आसा द्वारकानाथ तीर्थ स्वामीने विद्याधिराज म्हणले एक नामाभिधानान त्या मठा भितर एक योग्य राजरखेंनी म्हणून करून हो व्यवस्थित रीतीन चलोवन व्हरता म्हणले एक आत्मविश्वासपूर्वक विद्याधिराज म्हणले हे नामाभिधानान आज आमगेलो संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ स्वामी मठ परंपरेन तुले प्रत्येक कर्तव्य कसलें वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया एक मिनिट बशी विषय नांची ना सकाळ धरून रात्री पर्यंत एक सेकंदा एक नमने विचारधारा एक सेकंदाक एक नमने मनुष्याक समाजाक एक मार्गदर्शन एक निमिषाक एक स्कंदाक एक सेकंदाक एक विषया भितर योग्य रीतीने नियम पालन करता समर्थता ही पुरा कशी मेळ्ळी मेगेले हे एक मठाची परंपरा योग्य रीतीने सांभाळून व्हरून मुक्कावेल परंपरेक अशी हे एक ಹೆಚ್ಚಿನ मनेर आसा म्हणून करून दाखोवपाक गुरुन स्थान अत्यंत श्रेष्ठ आसा तशी हे एक विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले गे अशी प्रत्येक विशया भितर कसलें संन्यास धर्माची नियमावळी मठ परंपरेंतली आज पर्यंत ಒಂದರಿಂದ 23 कसलं साधन केल्या हे कोणाले की साध्य की म्हणून पळया एकश्चित एक व्यक्त्यानं तिथले ते साधन करका तकेल वयोमानांतू त्या स्थानार बसून हे इतले साधन करका म्हणून जाल्यार रे हक्का मठ परंपरेन तुला म्हालगड्याला आशीर्वाद आमकां कशी संसारा मेळते की गुरु परंपरेन तुला तसे परिपूर्ण
तो एक तंगेले दृढ विश्वासाक दृढ निश्चयाक दृढतेक हे एक आमगेलो हो मठ योग्य रीतीन आम्ही प्रत्येक स्वाम्यान केलेली कर्तव्य साधना ती आम्ही करून का म्हणलं तो आत्मविश्वास हो छल ते शिक्का जाल्यार आमगेले विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याले गी शिक्का ते अनुकरण करका तेंचे आज आमकां आतां थोडे वर्षा भितर आमगे एक पळोवचें मेळटा आसा हे आमगेले खरेंच आमगेले समाजाचे व्हड रत्न म्हणून हांव आज सांगता कित्याक म्हळ्यार ज्यो एक चरडाक आपणे कुटुंबा वारीची आपणे मुखावेले संतती जावका म्हणून कशे संवसारीक मनुष्या दिसता की तेंचे आमगेले विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यांक आत्मविश्वास पूर्वक हे एक आमगेले मठ अथवा आमगेली ही परंपरा चलोवन व्हरचेक योग्य स्थान हे अशी म्हणून आपणे एक निश्चित केले प्रमाणे गुरी खंयची गुरुश्य गुरुतान दिशेत म्हणल्या वारी एक गुरी गुरुल अनुग्रह विना गुरी प्राप्त जावचे जाय ना हे अशक्य असाध्य तशी विद्याधीश स्वाम्यांक योग्य रीतीन पट्टाचेर बसून ताची किना पयले योग्य रीतीन विद्याभ्यास की आमगेल्या मठान तुले प्रत्येक कसले प्रत्येक विशया भितर जे नियम आसा की ते प्रत्येक नियमान चलची तसल व्यवस्था तेच प्रमाणाचेर तशी चल्लील बद्दल तांकां हे मुखार आमगेले मठ योग्य रीतीन हे परिपालन जाता म्हणल्यार आत्मविश्वास तांकां मनांत दिशिल्लो आसा तशी जावन आज आमगेले विद्याधीश स्वाम्यान घाल्लेलो हार आसा न्हय परत आमकां दिला आमगेले मठा रक्षा कवच तुमगेले मागची ताचे नंतर अनेक मागची चार दिला हांगा उलयत आसतना जी मागची मांडलेली एक हार आसा गुलाबी हार तो बी दिला कसं की म्हळ्यार परतः मुखारी आपणाला आशीर्वाद आसा मागची सान पूर्ण रीतीन तुमगेले फाटबला आसा कांय भिवका म्हूण ना म्हणले हे शब्दाचो तो हार घालिलो आसा पळय तोच हार आमगेल्या स्वाम्यांक रक्षा कवच म्हणून हांव लेखता कित्याक की म्हळ्यार मुखार सून जे विशयाची एक चर्चा अथवा तेंगेले महत्व संकल्प महत् कार्य गुरुल अनुग्रह जावू का ताचे खातीर 23ರವರೆಗೆ 1ರಿಂದ 23 पर्यंत कितले गुरुल एक प्रत्येक ते चिंतन मंथन विचार सद्विचार ते प्रत्येक विचार आज माला रूपाचेर आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांक पूर्ण रीतीने श्वेत हारो अर्पण केला म्हळ्यार मुखावेल ही तुमगेले कसल महान महान संकल्प आसा की त्या संकल्पाक श्वेत म्हळ्यार अगदी चॉक्क शुद्ध रीतीर तुमगेले पूर्ण रीतीर तुमगेले फाटबला मुखार वचून आमी आसाची मागची झारू बी तशी दिला उलयत आसतना आपेप कडच्यान सकल पळो हो बी एक आमकां आत्मविश्वासाक आनी आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांनी गुरुचेर दवरले कसल एक अचल भक्ती ती दाखोवची न्हय मनपूर्वक केल्ली देखून आज हे विचाराक एक महान महान विचाराक पूर्ण रीतीन गुरुला आशीर्वाद मेळ्ळो आसा तशी विद्याधीराज तीर्थ स्वामी म्हळ्यार आमकां प्रत्येक विशयान उत्तम मार्गदर्शन दिवन तें तशी जावका म्हळ्यार तशी जावका तें आनी तांणी एक हालचेक ना म्हळ्यार ना तेन मने तत्व ते विचार कसं की म्हळ्यार केल्ली कर्तव्य सार्थक जावका योग्य जावका म्हणले विचार अशी मठाची परंपरा योग्य रीती राखून हुरचून ते संन्यास धर्माचे आरोग्या विशयान आनी कसं उलोवच विशय ना आरोग्यान भयंकर नमने तांकां तोंदरे आसा तरेची आमकां मात्र खंयचे रीती तोंदरे घालना तांणी कोणा शिश्य वर्गाक कसं न्हय तांगेले तोंदरे तांणी अनुभविसीत आमकां मात्र योग्य रीतीने संतुष्ट प्रसन्नतेचे आशीर्वाद दिले तसले ते विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याला आशीर्वाद घेतील तसले आम्ही अत्यंत धन्य ताचे खातीर विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याला आज तुमकां बेंगलोरान चातुर्मास करचे देखून आज तुमकां हे 2 प्रसाद मठाक मांडलो एक नकाचे आमगेले समाजा बी आसा म्हणले बद्दल हे जाग्या वेले प्रीती तांकां कशी आशिल्ली म्हणले बद्दल हेवे बी एक निदर्शन आज तशी आमगेले विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यान आमकां विद्याधीश स्वामी म्हणले भावशे दोन्ही विद्या आसा आमगेले पयलेच विद्याधीराज राज म्हळ्यार बी तेंची अधीश म्हळ्यार तेंची विद्या म्हणले पुरो हांगेले आदी अंत भितरी आसा विद्याधिदेवता सरस्वती आमगेले विद्याधीश स्वाम्याल ओट्टू आसा म्हणले बद्दल बी एक निदर्शन हे आमकां शाश्वत जाव कशी हेंच आमकां न्ही कसलो अपेक्षा आसवाय तुमकां आमकां जावका कसलें समाजाक गुरुल आशीर्वाद जावका गुरुल निमित्यान आमगेलो समाज उद्धार
उद्धार जावका गुरु निमित्तान समाज उद्धार जावचो गुरु निमित्तान उत्तम मार्गदर्शन मेळटा गुरु निमित्तान प्रत्येकाक सूचना प्रेरणा प्रत्येक संस्कारो धर्मबुद्धी जागृत करचेक गुरुला आशीर्वाद जावका तशी हे नमनेचेर आमकां विद्याधीश स्वामी आज पर्यंत आमकां हे इतले सान वयो मांजल तरीची मुक्कावेल प्रत्येकाक विचार करून मुखार सुरतसन सामर्थ्य हे व्हड दिलें आमकां ते विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल आशीर्वादान तांकां मेळ्ळें आसा अशींची कोण्णा खंयचे देवस्थानांत वचचें आसलें तरी तांगेले एक संचार क्रमांतू अशी एक कडेन भायर सरतना बिगेन आमगेले वाट बिगेन संबना स्वामी म्हणून गोरवान वचची वाट मुरे ती म्हूण म्हणलें कोणें गोरवान फिरची वाट मुरे म्हण तेच वाटेर येता आमकां आमी तेच वाटेर येताची म्हूण अपेक्षा कसली थंय वचका समाजात शिष्यवर्गाक एक आशीर्वाद कोरका त्या निमित्तान आमगेले समाज मठाचे आमगेले मठाचे हंत प्रिती भितर पात्र जावका शिष्यवर्गा प्रत्येक आमगेले निमित्तान खंयची जावका ते अनुग्रह करका आमी ते गांवां वचून आज पुरागरा कडेन अंजल तरी वचून राबता वेवस्था जाल्यार हळ्ळीन ताता तेन्ना नाशिल्ली जाल्यार ते समयाचेर जाल्या तरेची तस्सल तांगेले ते हृदगत गुण तस्सल आत्मीय भावना समाजाचेर शिष्यवर्गाचेर आशिल्ले तसल ते स्वामी प्रत्येक गांवांत हळ्ळी वचून अन्नावरांत मुक्काम करून एक म्हयनो प्रत्येक देवस्थाना वचून पादार्पण केल्ली तसल देवस्थान आज अत्यंत उन्नत मट्टाचेर पावता आसा उदाहरण आमगेलें बी देवस्थान तेंच आमगेल्या गांवत लोकांक सम बसचें कळनाशिल्लें तसली एक संस्कृती आमगेली आशिल्ली देवालो म्हळ्यार खाली देवाल पुजा जालें आमगेलें बाकी खंयचे विशय आमी तर आमकां आज ते विद्याधिराज तीर्थ स्वामीन आमगेले देवाल एक प्रतिश्ठा केल्ली आज आमगेले गांव जाले तरीची उज्वाडाक अत्यंत उन्नताक पाविल्लो आसा हो विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल आशीर्वाद अशी प्रत्येक गांवांत खंय पादस्पर्श जालें की खंय तो रामदेव वीर विठ्ठल वचून पावला की ते प्रत्येक गांव आज अत्यंत योग्य रितीने देवस्थानांत अर्चा पूजा विनियोग की देवान सानिध्य भरपूर अभिवृद्धी जावंक घेन आज पर्यंत योग्य वैभवाचेर पाविल्लें आसा हे विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले मनान करून तांणी केल्ली कसले गांव हो उद्धार जावका म्हणून मनान केलेले प्रत्येक सत्कर्म प्रत्येक निमिशाक प्रत्येक विशया भितर आमी तें आदर्श पालन करता तसली वेवस्था आसा म्हणा फुडें आज आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालो जन्मदिवस हो इतलो व्हड पर्वकाल इतलो व्हड दिवस आज हांगा तो घडत आसा आनी प्रत्यक्षा भितर आमकां ते हांसत थंय आसले तरेचे तोच प्रसन्न आशीर्वाद आमकां आमगे लागीं राबून हांशिल्ले वार दिसता आमकां पळया होय की म्हणून तोच तो माला रुपाचेर आमकां अनुग्रह केला तशी आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी तशींच आमकां भारी वेवस्थीत रितीन प्रत्येक चंद करून उरलोन बरें जावं म्हणून एक मनान आशीर्वाद दिवचे आसा आमगेले जिवनांत उद्धार जावचे आनी कसले नाका आमकां गुरुल आशीर्वाद कलियुगांत मुख्य जावन आसा तशी विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले हे आज हे एक वैदिक वृत्ती जाले तरी पाठशाला ती तशींच चंद रितीन क्लासान शिकोवचेकय येवचें तांणी कसं आमकां भंय दिसतशिल्लें जाल्यार तांगेल मात्र कशी म्हळ्यार एक शिक्षक कशी उरता तेचे नमने आमगेले तांणी कसं अनुकरण आमगेले वर्षी उरल्यावर त्या नमन्याची एक प्रिती तांगेली तसली एक प्रिती आदर आशिल्लो तेच नमन्याचेर तें आस्त देखून आमगेले हे आज विद्याभ्यासाक एक प्रगती स्थान मान गौरव हे स्थान आज अलंकृत करचेक विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल आशीर्वाद आनीक रामदेवाल बाईंची उदा पिल्ली आसता कोण जावन तो खंय गेल्यारीच आनी परत अशें म्हण जायना हें मात्र सत्य सांगता हांव ताजे खातीर ते देवाले बांयची उदक बी तितलें म्हत्व आसा आनीक थंय शिकिल्ले विद्यार्थी आज पर्यंत जाले तरेची मठाचे एक स्वाम्याल उडगासान तें खावची एक कणाचें अन्न विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल उडगास करून आमी खावत तशें आसतें तशी आतां विद्याधीश तीर्थ स्वामी बी आमकां अत्यंत प्रितीन प्रत्येक समाजाक मनस्पूर्वक हृतपूर्वक आशीर्वाद करत आसाचे हें बी आमी आतां निरंतर आमकां शाश्वत जावन आमगे सर्वांक तांगेले प्रसन्न आशीर्वाद बहुकाल पर्यंत आमकां मेळचे तशें आमी विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले प्रार्थना करत आयज दिवसाक हे एक मेळिल्ले एक सान अवकाश आमगेल्या स्वाम्याले उलोवचे मेळिल्ल्या अवकाशाक हांव अत्यंत धन्यवाद अर्पण करता उरलेले उतरांत कसले मेगेल चूक जाली तरी सर्वांनी स्वाम्यान पर्यंत क्षम करून म्हाका बी एक विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल सह विद्याधीश स्वाम्यान एक आशीर्वाद करता म्हणून हांव मेगेल 2 उतर समाप्त करता धन्यवाद.
येदोळताय हृदयस्पर्शी भावपूर्ण भक्तियुत जावन आशिल्ले होड सोमेले गुणगान कोण दिलेले मुकुंद भट मामाका आमी धन्यवाद सांगता आसाची. आतां हांव डॉक्टर पी दयानंद पै हांकां सोमेल बद्दल गुणगान कोरका होड सोमेल बद्दल म्हणून निमून घेतास. जीवोत्तम मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक प्रार्थना करता. तशेंच आमगेले बृंदावन गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधिराज स्वामीले बृंदावनाक हांगातून प्रार्थना करता. तशेंच आज आमगेले तराक विराजमान जावन आशिल्ले गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीश स्वामीले दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करता. स्वामीक देवालक प्रार्थना करता. आमगे समाजाक स्वाम्यान देवान दीर्घ आयुष्य प्राप्त करूका. तशें आमगेले सर्व समाजाचे आनी आमगेले चेडू बाळांक समाजाच्या चेडू बाळांक चांगली तरी विद्ये बुद्धी दिवन तांणी श्रेष्ठ मुखाचे नागरीक जावंक म्हणून हांव स्वाम्याक देवालक प्रार्थना करता. आज एक व्हड दिवस संस्थानाक व्हडलो दिवस. इता म्हळ्यार विद्याधिराज स्वामी टवरिंग पर्सनॅलिटी म्हणटाची, युग पुरुष म्हणटाची. कित्याक म्हळ्यार तांणी ऑर्डिनरी मनीस न्ही, ही इज एन इन्स्टिट्यूशन बाय हिमसेल्फ. आतां तांगेले विशीं आमी उल्लेखाक आमी बैरळी भटमामा सांगलें म्हणकेची आमी वी आर टू स्मॉल पीपल. आमी जस्ट लेक्कान आमी एक सिंपल एक मेणद व्यक्ती म्हणटाची कॅन्डल. तें तांणी सुर्याल पवर आशिल्ले मनीस मठाधीश तांकां आमी कंपेर करूंक आमी कांय योग्यत ना म्हण लागता हांव. जाल्यार आनी आज बैरळी भटमामान विद्याधिराज स्वामी विशय मस्त उलयले तांणी. जाल्यार ती म्हाका दिसता मस्त उलोवच्याक अवकाश दिन तांणी. कित्याक म्हळ्यार तांणी त्या नमूने उलयल्याचे पावरफूल जावन उलयल्याचे. हांव दिसता आमगेले संस्थानाचे मठाचे ब्रीफ बॅकग्राऊंड दिवन उलयता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी विद्याधिराज स्वामीक मस्त नमन्याचे म्हाका एक अभिमान तांगेले वयरी. तांकां केन्ना हांव फर्स्ट मेळ्ळो की तेतून नंतर तांगे मॅग्नेटीक पर्सनॅलिटी म्हणटा हांव, गुरुत्वाकर्शण पर्सनॅलिटी आपापे अट्रॅक्ट करताची. हांव एक फावट फर्स्ट मेळ्ळलो ताचे नंतर तांगेले बारीक निकट संबंद तांगेले जालो म्हाका.
तांगेल खंयची म्हाका प्रत्येकाक बत्तशिलो प्रत्येक स्वाम्यान म्हाका चांगले ते गौरव दिला आनी हांव सांगले रे आज मुगेल कसलें स्थान मान कसलें पोती नाचबई म्हूण जालें रे तांतू विद्यार्थी स्वाम्याले कुडके मस्त तांणी मार्गदर्शन दिलेलें आतां कसं जाता म्हणल्यार आमगेलें जेवण कसं जाता म्हणल्यार आमी फॉलो करताची जाल्यार रे त्या मागीर सोंड सोडटाची आतां स्वाम्याले विशय केन्नाय त्या आतां हांगा आयल्याचे विद्यार्थी स्वाम्याले आमकां विराजमान जावन पळोवच्याक दोन दोळी पावना तशें लग्न जाला जाल्यार आमी कशें करता खाली स्वाम्या पळयताची स्वाम्यान सांगिल्लें आयकताची एकान आयकताची एकान सोडताची बत्ताची फायदोन मागीर वापस कनेक्शन ना हांव सांगता म्हळ्यार कसलें चांग गूण प्रत्येक मनशा लेका प्रत्येक व्यक्ती लेका चांग गूण आसा ते चांग गूण केन्नाय आमी फॉलो केल्यार आमी चांग जावच्याक मस्त रितीन आमकां चान्स मेळटा आमी तें आमी कॅर करनाची म्हणटना आतां गोकर्ण मठाची हिस्ट्री 1475 स्टार्ट जाला जियोतम गोकर्ण पर्तगाळी मठ म्हणून तातूंत फस्ट श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी हांणी हे मठ स्थापन केलेलो आहे म्हणटना ताजे नंतर 1973 आमगेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांणी पीठ स्वीकार केलें द्वारकनाथ स्वाम्याले स्वामी हांगेले गुरू आशिल्ले तांगेले नंतर हांणी पीठ स्वीकार करून 1973 केलें 1975 स्वाम्याले पंचशताब्दी इयर तांणी 73 केलेलें 1975 तांच्यान कशें म्हळ्यार मठाचे पंचशताब्दी 75 आयली 73 2 वर्स भितर तांकां आयले तें येता कशें म्हळ्यार तांणी मस्त नमुन्याचे कार्यक्रम स्टार्ट केले तांकां कंप्लीट आतां सांगलें म्हणचे बरेली भट म्हणून तांकां एक स्थैर्य आशिल्लें धैर्य आशिल्लें आनी कसलेंय कोर कमोन जालें रे तें खंडीत कोर न्हू शुद्ध म्हणलें तांकां कितले कश्टाचे ह्यासाठी तांणी कॅर करली तांगेली निमती शिकू हांव तुमगेलें सगळें जीवन हांव मस्त शिकला तांगेली निमती कित्याक म्हळ्यार कश्ट मनशाक कश्ट येयले तावळे कशें तें ओवरकम कोर न्हू तें पॉजिटीव घेवचें म्हणलें हांव तांगेल्या कशें शिकयलें म्हूण सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार मुगेले कश्ट येयले तावळे हांव कसलें तांगें फॉलो केला कित्याक म्हळ्यार तांणी धैर्य दिला तांणी कसलें जायन म्हणून हें केलें तांणी जी म्हाका पळोवचें कितें हांव सांगलें स्वाम्याक नाका स्वामी हांव येता म्हणटना आमी कॉलेजान स्वामी म्हाका मेळ्ळ्याची तांकां तितले नमुन्याची एक सिंप्लिसिटी सांगता हांवें कित्याक म्हळ्यार तेन्ना सिंप्लिसिटी सादारण मठां दिशाल्या पळोवचें मेळना बट तें तितले नमुन्याची सिंप्लिसिटी मेळ्ळा कळ्ळें आनी कशें म्हळ्यार तुमी जाल्यार गो सांगले रे तांकां कसलें जेवणा वळें जाय तांणी प्रति लायना वचून पळय जाल्यार सूख दूख उरलो न्हू तांणी हें करताची तें जनरली कोणें करनाची त्या म्हणटा स्वामी म्हणटा तांचे तांगे पोजिशन आतां त्या म्हणटा विद्यार्थी स्वाम्याक हांव मुगेलें बोट बक्षीत करता म्हणटा तांणी जाल्यार तेच रिती फॉलो करताची म्हणटा आमगेल्या समाजाक आनी चांगले रितीन बरेपण जावच्याक आमकां चान्स आसा म्हणून हांव लेखतां आतां 1975 पंचशताब्दी इयर तेन्ना कसं केलें म्हणल्यार हांगा मस्त रितीन डेवलपमेंटाचें काम सुरू केलें आनी स्वाम्यान 73 शिष्य स्विकारता गुरुपीठ स्विकार केल्यार ताणें ते 2-3 वर्स भितरचे सगळे पर्तगाळी मठाचे ब्लू प्रिंट रेडी करून मस्त नमुन्याचे चेंजीस केले तें मस्त नमुन्याचें चांग काम तें जाल्लें त्या माने त्या टायमार तांणी मस्त मठ खंयचे मठ दूर मठ आशिल्लें देवस्थानां पुराय मस्त इम्प्रूव जालें तांगेले टायमार आनी तांगेले एक व्हडली गूण म्हळ्यार सिंप्लिसिटी हांव म्हाका भारी लायक जालें तें तांगेले गुणांक पैकी कित्याक म्हळ्यार एक सरळ स्वभाव आत्मस्थैर्य आसा धैर्य आसा तें पुराय आशिल्लें एक ग्रेट मनीस तांणी 75 नंतर तांणी 77 तें पंचशताब्दी तेजी 77 तांणी विद्याधिराज पुरस्कार म्हणून केलें त्या केलें म्हळ्यार सगळे भारत देशांतू सगळे जगतांतू आमचे गेले खंय आसा की तांतू व्हडलें साधन केलेलें व्हडलें हाय स्टेजार गेले तांकां गुर्तिसून तांणी विद्याधिराज पुरस्कार म्हणून
तांणी 1977 तो स्टार्ट केलें तें आजी ते कंटिन्यू जालां प्रति वर्स तांणी रामनवमी थंय हें फंक्शन करून तांकां दिताली एक म्हगेल म्हाका खूश करता म्हळ्यार हांव एक सान मनीस ताका योग्य न्हय आशिल्लें म्हणून म्हगेल मना आशिल्लें तांणी म्हाका एक 2008 म्हाका एक अवकाश दिल्ले ते विद्याधराज पुरस्कार घेवच्याक म्हाका तांणी दिलें ते एक म्हगे जिवनांत एक व्हडलें एक सार्थकतेचें दिवस म्हूण लागता हांव ताजे नंतर 2009 तांणी अंबेबळांत चातुर्मास केलें थंय नवरत्न एवॉर्ड म्हणून केलें सगळे भारत देशांत अशें 9 जनांक सिलेक्ट करून नवरत्न म्हणून केलें त्यामुळे तांणी करता म्हाका म्हगेलें पुण्य म्हणून सांगचें हांवें तातूंत म्हाका एक नवरत्नांत एक रत्न म्हाका तांणी स्वाम्यान दिल्लें ताजे नंतर स्वाम्यालें बारीक कश्टाचें म्हळ्यार 1998 गंडकी यात्रा आनी दामोदर कुंड तांणी थंय जमकलेलें तें पळयल्यार सादारण मनशाचें जावता कामन न्हय तें त्या आमकां जर कितें म्हळ्यार एक संन्यासीक मस्त कश्ट जाता जन अशी जन वतना जावकाल ड्रेस जावकाल पुराय कोट हें त्या प्रकारान वचचे येता बट स्वामी आमगेले स्वामी तशें न्हय आमगेले स्वामी थंय जाल्यार सिंपल रिती चमकल्याची कश्ट काडला खंडापटी कश्ट काडला तर सादारण म्हणटा जावत न्हय तांगेलें कारण एक म्हणजे सेल्फ कॉन्फिडन्स तांगेलें आरोग्य तांगेलें आरोग्य स्वल्प अनानुकूलता आशिल्ली तांकां तांणी कसलेय कॅर करतलें एकच तांणी देवा वयरी आनी स्वाम्या वयरी तांणी बार घालून तांणी वचून तें सक्सेसफूल जावन म्हाका येयलें तांगेल्या समाजाक एक व्हडलें गौरव म्हूण लागता आमकां तें रियली इट्स अ ग्रेट प्रायड फॉर एवरी वन ऑफ अस त्यान म्हणजे कश्टाचें तांणी साधन केल्लें भारी एक चांगलेशें म्हूण लागता तांगेलें एक म्हणजे डिसिप्लीन टायम कॉन्शियसनस त्याच मात कोणाचें ना तितली कश्ट आतां तांगेले त्यान टायम कॉन्शियसनस आतां आमगेले विद्यार्थी स्वामीन तें फॉलो करतात आनी जाल्यार कितलें कश्ट जाता तें म्हूण तांकां मात कळटा कित्याक त्यान म्हणजे टायम एक 12 घंटे म्हळ्यार 12 घंटे करता ते खंय तर आमी एक 12 घंटेला ते पूज जाता म्हणून 5 मिनटां कडेन जायना 5 मिनटां त्या कडेन जायना तशी आतां हांगा जाल्यार तशी तांणी सांगिल्लें टायमाक हांगा स्टार्ट जाता कोणूय येवची येना तरी राबो हांगा प्रोग्राम जाता म्हळ्यार गॅरंटी म्हणटना अमरनाथ कांत लेट म्हणटा सांगलें केसारी मस्त हें सांगा म्हाका जाल्यार तशी हांगा 6.5 घंटे म्हळ्यार 1.5 घंटे म्हाका तें ट्रॅफीक हें आसता म्हणून हांवें 5 घंटेलाक भायर सरता म्हळ्यार स्वामील आमकां येना तें टायम कॉन्शियसनस हांव तुमकां जेन्ना जाल्यार सांगचें स्वामील हें गूण एक तुमी खंडीत फॉलो करायचें टायम कॉन्शियसनस आनी स्वामील व्हड गूण धैर्य कसलेंय कश्ट जाल्यार ओवरकम करता म्हणून तुमी तशें केलें म्हणजे आमी केवळ मानव जन आमकां कश्ट येवचें नॅचरल कश्ट सूख तें कश्ट सूख आमच्या सोम्याले शिकूका एका रितीन घेवका आनी एका रितीन तें चॅलेंज जावन घेवका तें कन्वर्ट करता एवरी एडवर्सिटी टू बी कन्वर्टेड इंटू ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें सोम्याक शिकूका म्हणून हांव तुमकां मनोव करता आतां हांव सांगलें म्हणजे बैरोळी भट मस्त सांगलें आसा हांव आनी तें मस्त उलोवचें वचना आतां एक कशें म्हळ्यार म्हाका पयलीं पुली महासभा वेळार म्हाका गुर्त नाशिल्लें हांव केलें म्हाका जे स्वयं प्रेरण आयलें तेन्ना हांगा कसलें एक व्हड काम जावं जाल्यार ह्या वर्सा इमिडिएट काम जावं जाल्यार म्हणून ते हांवें वॉलंटियर जावन म्हगेले भाव सतीश पै आमगेले कुटुंबा तर्फीन 1 कोटी रुपया काणीक दिता म्हणून केल्लें हांवें आनी स्वाम्यांक सांगलें तें जाल्यार तुमी ह्या वर्सा प्रोजेक्ट यूज करी म्हणून म्हाका हें प्रोजेक्ट जाता म्हणून गुर्त नाशिल्लें आतां कडेर मागीर कळ्ळें हांगा व्हड प्रोजेक्ट आसा म्हणून ताजे खातीर स्वाम्याक हांव कळकळीन सांगचें म्हळ्यार वॉलंटियर जावन कसलेंय हें न्हू कोणें वत्ताय करनी कसलें करनी जाल्यार स्वाम्यान देखून 1 कोटी रुपया आजी खातीर म्हगेले भावाल कुटुंबाचे तर्फीन सेवेर रुपारी आमी दिता तें हें करता म्हणून लागता त्या मने हांव स्वाम्याक मागीर आश्वासन दिता आनी मुखार फकत चड दिवचें काय आसा हितून हें व्हडलें प्रोजेक्ट आनी एक कशें म्हळ्यार आतां अण्ण सांगलें म्हणजे तें करेक्ट ते प्रोजेक्ट केन्ना कशें म्हळ्यार एक आजीनी जेवताना मस्त सेव आसको इथं मस्त भावान येवका आमी सांग म्हटल्यार कॉन्ट्रिब्यूट केलें तांकां मना एक प्रायड आसता हांवें कॉन्ट्रिब्यूट केलां 10 रुपया जाल्यार 10 रुपया 100 रुपया जाल्यार 100 रुपया तें अवकाश दिवच्याक स्वाम्यान आज घेतिल्लें डिसिजन
भारी खुशी जाता सर एक म्हणल्यार आमी कोणाला काही वत्ताय कारण स्वामी आमी जेन्ना वॉलंटरी जावनूच सांगताची दिता उणल्या दिता म्हळ्यार तांणी सानसन रिती तें वाडे मूड जाता जेन्ना त्या स्वाम्यान स्विकार कोरगा म्हणून सांगता त्यामुळे अनेक कसं म्हळ्यार म्हाका हांव ते 1 कोटी सांगिल्ले ते दिसू तर आज प्रोजेक्ट भारी एक चांग हें प्रोजेक्ट कित्याक म्हळ्यार हांव म्हाका रामदेवाक राम मंदिर अयोध्येंत थंय आमी 1 कोटी रुपया दिला त्या हाजे भितर RSS थ्रू दिलेली तशीच आतां हांगा आतां 1 कोटी हांव पयर दिता म्हणून आतां आजी हांव सांगता स्वामील्याक विनम्रतेन सांगता हांव आनी 1 कोटी रुपया हाजीची कन्फर्म करता 1 कोटी बदलाक 2 कोटी आमगेले मेगेले भाऊ सतीश पै आमगे कुटुंबे तर्फीन आमी 2 कोटी दिताची आनी मुखार जाले जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी सांगलें म्हणकेची आमकां देवान दिल्लें आमी वापस दिवची ना आमी कांय नोट प्रिंट करून हाडनाची आमकां कोणें अशें वचून मेळना देवान दिवचें त्या देवान दिल्यार मेगेले प्रिंसिपल कशें म्हळ्यार वॉट एवर गॉड अर्न इन लॅक्स अँड क्रोर्स but whatever you have earned, it's not yours. It belongs to the society. It belongs to the society. So keep whatever minimum required for your personal use. Rest you give back to the society म्हणटाची म्हणटाना अनेक कन्नडान सांगता केरे निरन केरेगे चेल्लिरी म्हणटाय तशें हांव त्या तो भायर एक नंबीक आशिल्लो मनीस म्हाका आनी मस्ती तरी ऑर्डर तरी सेवे कोरगा म्हणून मन आसता देवाला स्वाम्याला हांव मागचें करता म्हळ्यार म्हाका शक्ती दियाची शक्ती दिल्यार हांव वापस ऑर्डरी तरी हांव वापस मागशी करता म्हणून हांव केन्नाय सांगता आनी ते स्वाम्यान हें 2 कोटी रुपया स्विकार करता म्हणून हांव मनव करता आनी त्या तशी स्वामीन कांय मनाली कुणाचे काय हांव वत्तायर जावं कोणाले वत्तायर करता म्हणून देखू करण्याचें म्हणून सांगता ह्या कार्यक्रम भारी चंद्री तरी जाले तितले वखी हांव स्वाम्यान निमगेलें कितले टायम म्हणून हांवें कांय 2-3 वर्सां जाता म्हणजे चड प्रोजेक्ट सान रिती जाना म्हणटा मेगेले लेखकार लिखचे कांय स्वाम्यान करेक्ट करता म्हाका दिसता उणें म्हळ्यार 15-20 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्ट जाता म्हणून मेगेले लायक इता म्हळ्यार कितलें 77 फीट हायट खंय आनी कंची ब्रांदाचे मूर्ती म्हळ्यार म्हाका इता म्हळ्यार आमच्या केंपेगौडाक कॉन्ट्रिब्यूट केलां म्हाका दिसता कितले खर्च जाता म्हणून त्या लायक लिखचे हांवें सादारण उणें म्हळ्यार कांय 15-20 कोटी जावचे पुरो स्वामी आसची कांय न्ही चेड जातकी म्हणून दिसता स्वामी आशिल्ल्याक म्हणटना खंडीत एक सांगता खंयचेय समाजाक कार्यक्रम एक स्टार्ट केल्यार ते राबना खंडीत राबना तें लिखिल्ल्याक चेड तरी कॉन्ट्रिब्युशन जाता समाजा तर्फीन कित्याक आमगेलो समाज तो जालें कित्याक आमगेलो समाज बारी एक चांगली रीती समाज कित्याक म्हळ्यार पुरो समाजाचे आमी वयले लेखता म्हळ्यार स्वाम्याले अनुग्रह निमती स्वाम्याले आशिर्वाद निमती आजी विद्याधिराज स्वामी आमगेले जर नाची जाल्यार खुशी कशें म्हळ्यार विद्याधिराज स्वाम्याले कशें कशें आयडिया आशिल्ली कशें मुखार वचचें म्हण आशिल्लें त्या विद्याधिराज स्वामी कांय तांतू एडलस्ट चुक नाशिल्लें तांणी विद्याधिराज स्वाम्यालेची फूट स्टेप म्हणटाची ते करताची ते आमगेले भागी तें हांव सांगून म्हगेलें 2 उतरां राबयता खंयचेंय काम स्टार्ट करतना एक इन्स्पिरेशन म्हणटाच आमकां सगळे गौडसार समाजाक नवरत्न पुरस्कार घेतिल्ले एक दान इंतू एक शिखर कलेश म्हणून सांगता दयानंद पै मामान 2 कोटी अनाउन्स केलेले मात्र नाही आमकां एक इतले व्हड मनशान आमकां एक वाट दाखयली की आमगेल घरकडच्यान एक सन्न मठाचें कॉन्ट्रिब्युशन करका म्हणून आज दई मामाक हांव धन्यवाद दिता सर आमगेल कमिटी तर्फेन तुम्ही केलेलें हें काम रुपया लेखार न्ही दई माम तुम्ही केलेलें आमकां इन्स्पिरेशन आनी तुम्ही हांव तुमगेल रामाल एक रामायणांत कंपेर कर जाल्यार दानांत तुम्ही हनुमंतू आम्ही पुरा सन्न वानर आम्ही हे पुरा काम रामाल खातीर ओटू मेळ करा म्हणून हांव सगळे समाजान निमगून घेता सर धन्यवाद
आता आम्ही पुरा जनानं राखून बसेल क्षण येईल असं हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी हांगेले आशीर्वचन जावचें आसा. आम्ही समाजाचे सर्व जन ओट मेळून स्वाम्या लागीं विनम्र प्रार्थना करताची स्वाम्याक निमगून घेता की आमकां आशीर्वादन कोरका स्वामी तुमी म्हूण. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. श्रावण शुद्ध चतुर्दशी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले त्यांनी हे भूमीचेरी अवतार घेतील तसले एक पवित्र दिवसू तसले एक तिथी दिवसू श्रावण शुद्ध चतुर्दशीक आयचे दिवसाक आमगे प्रिय स्वाम्याले एक अभिवंदना कार्यक्रम उठू शिष्यवर्ग मेळून घेवन तांगेले हे एक दिवस आचरण करचे एक आरंभ जाला. आनी 11 वर्स वयकेची आमगेले हांगा चातुर्मास आशिल्ले निमित्तान आनी खंयचे स्वाम्यान इतलो व्हड भव्य पयलेक शाखा मठ निर्माण जाल्ले ते आमगेले परम गुरून हांगा निर्माण केल्ले. तदनंतर ताजे जीर्णोद्धारित जावन गेलो आत्त कसन एक वास्तू हांगा तुमकां दिसता आसा ते वास्तू निर्माण केले तसले श्रेय आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक वता. तसले आमगेले स्वाम्याले आयच्या दिवसाक अभिवंदना कार्यक्रम तांणी हे भुमीचेरी अवतार घेतले तसले एक उडगास कोरून घेवन आजी प्रिय गुरुवर्य स्वामी आमगेल वट्टू नाची तांणी वृंदावनस्थ जाल्लो आसाची. किंतु तांणी समाजाक तशी आमकां अनेक रितीचे विचार आमगेले द्राक सांगून गेल्लो आसा. केलो लोकांक प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले केलो विशय गोतना कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याले घेवचे स्वाम्याले की आशीर्वाद घेवचे तांगेले घराण्याचे कसने असल्यार सांगचे की ना तांगेले मुखाविले भविष्यत जीवनाचे बऱ्यापणा की तरी विनंती करून घेवची की असल्यानी मस्त आशिल्लें. बट इंटरनली स्वाम्या कसन जाता आसा स्वाम कितले रितीचे हे करता आसा हे कोणाक कळना. किंतु आमी लागीं 7 वर्ष स्वाम्याले वट्टू आसाचे आनीक मस्त शिष्यवर्ग आसाचे. वर्षाक 10 पंता 15 पंता 20 पंता ना 30 40 50 दिवस भेटील उरताले. किंतु देवान एक भाग्य दिले 7 वर्ष स्वाम्याले वट्टूची उरचत आसले भाग्य ते हे आमगेले शिष्यांक म्हळ्यार आमकां मात्र देवान अनुग्रह केल्लो आसा. तांगेले जिवनांत तुमकां कसन दिसता तांगेला बरे श्रेयोभिवृद्धी जाले हे जाले गंडकी यात्रा केले मस्तीतलो आमकां दिसता डिसिप्लिन आशिल्ले हे ते. बट ताजे मागशी कोण आशिल्ले हे एक तुमी आलोचन करता. केन्ना गंडकी यात्रा तांणी केले वय बट तुमकां खरें एक विशय सांगता म्हळ्यार केन्ना ही स्वामी सांगता आशिल्ले 1973 आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी पिठारोहण जालें तसले एक संदर्भ
1967 प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानं आश्रम दीक्ष घेतले. 6 वर्षानंतर 1973 त्यांनी पिठेचेर आयले. पट्टार येताना परंपरेचे खंयचेही स्वामी इन्क्लुडिंग आम्ही परंपरेचे उट्टू स्वामी एक्सक्लुडिंग आमगेल गुरु बाकी उट्टू 23 स्वामी म्हणजे आम्ही 24 एक्सक्लुडिंग आमगेल गुरु उट्टू स्वाम्यांनी बसून घेऊन पिठारोहण केलं असा. नारायण तीर्थ स्वाम्याला आरभ्य परम गुरु पर्यंत तशी आम्ही धरले 23 स्वामी जातात. प्रत्येक स्वाम्यानं पिठेर बसताना अशी बसून घेऊन त्यांनी आश्रम म्हळ्यार त्यांनी पिठेचेर आयिल्लो आसा, पिठारोहण जाल्लो आसा. किंतु आमगेल प्रिय गुरुवरे स्वामी केन्ना पिठारोहण जाता अशें तेन्ना तांणी बसून घेवन तांकां पिठारोहण करचें जालें ना. तांणी न्हिदून घेवन पिठारोहण केलें. त्या संदर्भारी एकलो मठाचे संपर्कांत म्हळ्यार आमगेले परम गुरुले संपर्कांत म्हळ्यार आमगेले परम गुरुले संपर्कांत एक वयोवृद्ध जावन आशिल्लो तसले एक व्यक्ती प्रिय गुरुवरे स्वामी तेन्ना 27 वर्ष मात्र आमगेले गुरुक तेणेक लागीं 27 वर्ष मात्र स्वामी शयना तुरुचीची म्हळ्यार न्हिदून घेवन तांणी पिठारोहण केलें तेन्ना ते एक नमन ताका एक दिसलें एक कसकी ताका त्या संदर्भार दिसलें. ताणें स्वामीक सांगलें स्वाम्यान अशी त्रास घेवन गेलो न्हिदून गेलो पिठारोहण करचें आशिल्लें आसल्यार स्वाम्यान मुक्काविले आत्तां आलोचन करचें बरें म्हूण घेवन ताणें सांगून सोडलें. त्याची दिवसाक खंयच्या दिवसाक स्वाम्यान पिठारोहण केलें त्याची दिवसाक ताणें कसन सांगलें की म्हळ्यार स्वाम्यान मुक्काविले बद्दल कसने आत्तां आलोचन करचें बरें. अर्थात मुक्काविले शिष्यांक कोणाक तरी स्वाम्यान निवड करचें बरें म्हूण घेवन तागेलो अभिप्राय म्हळ्यार स्वाम्यान अशी हें करचें आसलें फाल्यां पूज करका फाल्यां समाजान तूं संचार करका स्वाम्यान सर्व लोकांक आशिर्वाद करका. स्वाम्यान अशी असलें कशी जाता प्रयाण करचें जायना आनी संन्यासी धर्म म्हळ्यार उठू कडेन प्रयाण करून घेवन शिश्य वर्गांक बर जाव तशी करका. स्वामी शिक तरी हें जालें स्वामी लागीं 3-4 वर्ष न्हिदून घेवन रामदेव वीर विठ्ठलाल पूज केलास. तुम्ही केलो लोकांना पळयले वैके आसा भावचित्र तुमकां दिसता इतलें आसल्यार वैक्याची त्या व्यक्तीन इतलें सांगल्यार वैक्याची स्वाम्याल कोणाले आयकलें ना. स्वाम्यान कोणाले आयकना. तूं मुक्काविले आलोचन कर म्हणटाची बट स्वाम्याल कोणाले आयकल ना. आनी परंपरेन तूं खंयचेही स्वाम्यान 72 वयसाक 72 इयराक वयोमानाचे 72वाचेरी खंयचेही परंपरेचे आमगेले परंपरेचे खंयचेही स्वाम्यान आश्रम दिक्षा दिलना. किंतु जे स्वाम्याक न्हिदून घेवन पिठारोहण केलें आनी जे स्वाम्याक एक व्यक्तीन सांगलें की स्वाम्यान मुक्काविले एक आलोचन करका म्हणून खंयच्या व्यक्तीन सांगलें ते व्यक्तीले एक विचार वैकेत स्वाम्यान कसनेची हे मना घ्यानाशी स्वाम्यान तांगेले 72 इयराक ताणें आमकां आश्रम दिले. परंपरे खंयचेही स्वाम्यान दिल नाशिल्लें तसले एक इतिहास रचन केलो कोणें आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान. म्हळ्यार तांकां कितलेक धैर्य आशिल्लें म्हूण घेवन तुमी आलोचन करा. तो व्यक्ती सांगता बशील दिवसाक सांगता मार 4 दिवस जाले नंतर सांगल्यार तरी अडनाशिल्लें. बशील दिवसाकच असले एक विषय सांगता. स्वाम्यान कसनेची रेस्पॉन्स केलना आनी स्वाम्यान कसन करका त्याची केलें. तेतकून केन्ना स्वामी सांगता आशिल्लें राम करे काम हम बैठे आराम. कारण म्हळ्यार हें आम कितले फाटी दूख असल्यार वैकेची त्या रामान आमगे कडच्यान गंडकी यात्रा वैके करून घेतले आनी त्याची रामान कितलीकी वर्षां नंतर लागी 50 वर्षां नंतर एक वटूक ताणें आश्रम दीक्ष दिले आनी त्या वैकेची 50 वर्ष अंतर आशिल्लें तसले वटूक ताणें आश्रम दीक्ष दिले. म्हळ्यार तांगेल धैर्य इतलेक हें आशिल्लें रे बाबा दिवसा पूज करका त्या विठ्ठलाक न्यास इत्यादी दाखोवका कशी इतलो धैर्य तांगेलें मनांत आसका म्हळ्यार कितलें तांणी मनांत भरून घेतलें म्हणून पळया. कोणाक सांगलें हांवें
कोणाक सांगिल्ला तांकां तांणी सायटिक आशिल्लें, तांकां वर्टिगो आशिल्लें, तांकां नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर आशिल्लें. इतलो आसल्यार वैकेची खंयचेय परंपरेंत आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामीन गंडकी यात्रा केले. तदनंतर गंडकी यात्रा केले तसले एक इतिहास असलो म्हळ्यार ते आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीन केले. किंतु ते एक्यूट बॅक पेन आशिल्ल्यार वैकेची तांणी ते गंडकी यात्रा केल्या जेन्ना ते कितलेकीची ऐतिहासीक जावन गेलो आमगेल्या मनांत उट्टलो कालांत तो आसा. एक संदर्भ अशीही आयलो, एक संदर्भ अशीही आयले, डॉक्टरान सांगिल्लें की अशांनी आतां आमी कशी बसतात कुर्मासनारांनी बसताची तशांनी बसून घेवन तुमी हें करचें ना. तशी केलें म्हळ्यार बॅकाक स्ट्रेस पडटा. तांगेले S1L5 अशी एक हें आशिल्लें, थंय तांकां थोडें स्ट्रेस जाता आशिल्लें. सो बसले म्हळ्यार कुडें ना ते फाटी कणाक दुखता आशिल्लें, वयर चडचें देंवचें चडचें देंवचें अशी म्हळ्यार स्ट्रेस जाता. सो स्वाम्यान न्हिदून उरका आशिल्लें. सो त्या व्यक्तीन कसं सांग की म्हळ्यार स्वाम्यान विचारलें आता काय करायचं पाहिजे, मराठीन विचारलें. तो एकलो मराठी आशिल्लो. आता कसं करचें म्हणून विचारलें. त्या डॉक्टरान सांगलें आता कंप्लीट बेड रेस्ट करायचं पाहिजे. आता कंप्लीट बेड रेस्ट कर का म्हणून ताणें उत्तर दिलें. आता काय करायचं नाही तर फक्त बेड रेस्ट करून राम नाम जप करायचं म्हणून सांगलें ताणें. खंयच्या डॉक्टरान आमगेल स्वाम्याक बेड रेस्ट कर का म्हणून सांगलें. तोची डॉक्टर बेड रेस्ट जाला आनी आमगेल स्वाम्या गंडकी यात्रा करून घेवन आयले. सो अशी आमगेल स्वाम्याले एक ताका हटवादी म्हणून सांगता आशिल्लो, हटयोगी म्हणून घेवन आमगेलो पुतूपै केन्ना सांगता आशिल्लो. तांणी मनान धरलें म्हळ्यारच पळय येद्र कोणेय असो कोणालेय आयकनाशिल्लें तें. म्हळ्यार तांगेल मनांत तांणी एकदां विचार केले तेन्ना खंयचेय रितीन आयकनाशिल्लें. इवन प्रयाणाक संचार करतना आतां बेंगळूर येवचेक 4 वाट आसाची. एक अशींतल्यान येत, एक तशी एकलो कुमटा सांगता म्हळ्यार होन्नावरतल्यान यो म्हणटा, एकलो शिरसींतल्यान यो म्हणटा, एकलो सांगता दावणगेरे थंयतल्यान 4 वे मेळटा थंयतल्यान यो म्हणटा. 4 रिती जा कोणाले आमी सांगिल वाट ह्या वाटार चलत की पळय नाजाल्यार आमी वताच अशी सांगचें आशिल्लें. चेंज कर म्हळ्यार चेंज करचें जायनाशिल्लें. सो असल रितीचे एक डिसिप्लीन कित्याक की म्हळ्यार जर आज आमी अवकाश करून घेवन दिले म्हळ्यार फाल्लेक मुखारी अशीच रिपीट जाता. फाल्लेक ना स्वामी अशी वचें, ना स्वामी अशी वचें, ना स्वामी अशी वचें. अरे बाबा तुमी थंय फिरून घालतात कडे लास्ट तुमी थंय येवन पावसून दिना जातालें. देखून स्वाम्यान आमी निर्धार केले हे रुटार वच्चें हेची रितर हे. सो अशी केलो पण खंय तरी तांगेल त्या संदर्भार खंय तरी क्लिक जाल्यार क्लिक ना जाल्यार तांणी सांगिल्लें तशी आयकूंक आशिल्लें. बट कितले तांगेल तितले हटयोगी आशिल्ले म्हळ्यार तांगेल मना कसं आसा ते निर्धार. एक पंथा अशी जाल्ले आमकां गोत आसा भौशा नायकीन कट्टे उरताले थंय एक वेंकटरमण देवस्थान आसा थंय कलश चडोवचे आशिल्ले आनी आमगेले स्वाम्याक ऑलमोस्ट तेन्ना 70 जावन गेले. कडे कोणकी एकलो परगांवतल्यान आयिल्लो स्वाम्यालो मस्त परिचयाचो आशिल्लो, स्वाम्यालो मस्त भक्त आशिल्लो. ताणें कसं सांग की म्हळ्यार स्वाम्यान आनी वयर चडचें नाका, स्वाम्यान आनी वयर चडचें नाका, कलश घालका वयर चडका स्वाम्या फाटी दुखी हे स्वाम्यान कसं नाही उलयलें ना. स्वाम्यान कसं नाही उलयलें ना. कडेर पळयलें स्वामी वयर बसलेच. कडेर पळयले री स्वामी वयर बसून गेलो फोटो वैके काणगेन आयले. आज वैके तुम्ही जर पळयले री नायकीन कट्टेचे एक फोटो पळया एक कडेन बसून गेलो स्वाम कलश घालून घेवन आयिल्लो आसाची. तांगेल कशी की म्हळ्यार तुमी जायना म्हळ्यार तांणी करून घेवन दाखयता आशिल्लें. तसले एक गुरू आमकां मेळ्ळे तुमकां समाजाक मेळ्ळे हेची आमगेलें एक परम भाग्य म्हणका. त्या परम भाग्य मेळिल्ल्या निमित्तान आयच्या दिवसाक तांगेले नामस्मरण करून घेवन भावचित्राक पुष्पांजली करून घेवन अभिवंदन करता एक आयच्या दिवसाक एक अवकाश मेळ्ळो आसा. सर्व लोकांक गुरू जावका, गुरू जावका जाल्यार खाली गुरू असल्यार जायना. गुरून सांगिल्लें वाक्य वैकेची आयकूंक पडटा. हा हो मागेल गुरू हानी मागेल गुरू ना. तुम्ही गुरू म्हणून जर संबोधन करता जाल्यार
गुरु वाक्य परिपालन करचे वैकेची तुम्ही ठरवून घेऊ का ना जाल्यार ताका अर्थ ना. आमके एक संदर्भ आयिल्ले, आमी पूर्वाश्रमा आशिल्ले, आमी एकादशी करता आशिल्ले. पूर्वाश्रमान तूं एकादशी करता आशिल्ले, निराहार निर्जल कस की आमी करता आशिल्ले. बट स्वाम्याक गोत नाशिल्ले, आमी स्वाम्याक गोत नाशिल्ले. सो आमी कसं करचे आशिल्ले की म्हळ्यार एकादशी दिवसू मठांत फळार आणि आम्ही कसं नाही आहार त्या दिवस विकार निराहार निर्जल कसं नाही घेनाशी उरका. उट्टू लोकांना फळार घेताना आम्ही वैके फळार घेऊ का. आता फळार घेनाशीची आम्ही पहिले वयर गेले म्हळ्यार स्वाम्याक कळता. सो आम्ही कसं करता आशिल्लो उट्टू लोकांक फळार जावपर्यंत सकल बसता आशिल्ले. उट्टू लोकांना त्या सायड तांणी फळार करता आशिल्ले, आमी थंय सकल बसता आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार पहिले तांणी सूक्ष्म पयली विचारनाची आनी आमकां तो डायरेक्ट विचारनात. तांणी दुसऱ्याक विचारता शिष्य किशी भितर बिगी आयले ते म्हणून दुसऱ्याक विचारतात ते. म्हळ्यार न दर दवरताची बट न दर दवरल्या म्हणून कळना तसल रितीचे तांगेले एक विचारधार आशिल्ले. सो तांणी आमकां तशिल्ले आमी एक 2-3दा पळयले हां स्वाम्याक हें करका जाल्यार आमी अशी वेव्हार करका. आतां केन्ना तुमकां कळ्ळें की गायक शिंग आसा ते तुमकां हांडूचे येता म्हणटा तेन्ना तुमी कसं करताची धुर उरताची लागीं वचनाची. त्या गायची स्वभाव तशी आनी एक गायची स्वभाव तुमकां गोत आसा. ते मोग करता ते लागीं उरता तागे लागीं गेल्यार अडना म्हणून तुमकां गोत आसा. तेन्ना आमकां 2 वर्सान आमकां स्वाम्याल स्वभाव कळ्ळें. आमी डायरेक्ट आतां गेले म्हळ्यार आमी फसताची इतले बेगी कशें आयला न्ही एकादशी दिवसू म्हणून. तातूंत आमी अशीची खेळत 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 उरता आशिल्ले. थंय बसचे आशिल्ले. उट्टू लोकांक जाल्या नंतर 10-15 निमिषां नंतर आमी वयर वचचे आशिल्ले. सो एक आसले एक वर्ष की एक 6 म्हयने गेले इतलेच. आमी लेखले की विशयू स्वाम्याक पावना म्हणून. विशयू स्वाम्याक पावना बट विशय स्वाम्याक पावले. खंयची रितीर विशय पावले स्वाम्याक. कडेरी स्वाम्यान सांगले तुम्ही एकादशी व्रत करता म्हणून आयकले केल्ले बद्दल आमकां कसं नाही हें ना तुम्ही कराच. किंतु आत्ता पाठाक शिक्षणाक महत्व दिवका. ताका महत्व दिना जाल्यार कडे हें व्रत केलें कशी प्रयोजनां येताले. कित्याक की म्हळ्यार एकादशी व्रत करका खंडित किंतु शिष्यांनी अशी उपवास उरंगे न्हू उद्दा घेना अशी थंय तर्कपाठ करका वेदांत पाठ करका थंय उच्चारण करका. स्वामीन खंय म्हळ्यार शिष्यांक खंय तरी नित्राण आनी जाल्यार तेन्ना पाठ कशी चलता. तातूंत हे एक वयोमानाचेर पाठाचेर एक महत्व दिवका म्हणून न्हू स्वाम्यान आमकां एक किवी मात म्हळ्यार एक संदेश एक उपदेश स्वाम्यान केले बद्दल आक्षेप ना. केल्ले बद्दल आक्षेप ना. किंतु हे समयाचेर तुम्ही पाठ शिक्षण ग्रहण करचे समयाचेर हे केलें म्हळ्यार आमी ते शास्त्रीक आपेल उरता. ताण पाठ करतना तुमकां खंय तरी शरिरांत कसले तरी त्रास जाले तेन्ना कशी पाठ चलताले म्हणले कशी तांकां एक मनांत शिष्यांक त्रास जाता म्हणले आशिल्ले कडे स्वाम्यान तशी उपदेश केले नंतर आमी फळार घेवचे आरंभ केले. कित्याक म्हळ्यार गुरून केन्ना अनुमती ना गुरुल केन्ना ताका संमतीची ना गुरुल केन्ना ताका फाटबळ ना. ते एकादशी व्रत केल्यार आमकां फल वैके मेळना. अर्थ कसो ना आमी ते एकादशी व्रत करून गुरुल उत्तर आमी हें करून एकादशी व्रत करताचीच आमी म्हणून हट करून आमी केल्यार ताका आमकां कांय फल मेळनाशिल्लें. तातूंत आमी त्या संदर्भार आमी ते त्याग केले. स्वाम्यान सांगलें न्ही तातूंत आमी फळाहार कसो नाही घेता आशिल्ले. ताजेन एक कसन की म्हळ्यार आमगेले गुरू संतुश्ट आशिल्ले आनी त्या संतुश्टीन तांगेले आशिर्वाद आमकां केन्नाय प्राप्त जाले. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळटा की आमगेले शिष्य आमी उपदेश केल्यार आयकता म्हणले एक विश्वासू तांकां आशिल्ले. आत्तां आमी कितले एकादशी व्रत करताचे आत्तां आमी एकादशी व्रत करताचे. थोडें शिक्षण जाल्लें आसा वय वैक वाडिल्लो आसा आत्तां आमी शिक्षण करता. आत्तां निर्बंध आमकां कसं हें ना. बट त्या संदर्भार आमी तें केल्लें योग्य आनी हे संदर्भार आमी हें केल्लेंच आमकां योग्य. त्या निमित्तान गुरू म्हणल्यार मात्र जायना गुरुल वाक्य वैकेची आमी आयकून घेवका. एक संदर्भ अशी आयलो केलोपंता आमकां लाँग प्रयाण पर्तगाळी टू मंगळूर वचका मंगळूर टू आनी पर्तगाळी येवका.
वच्चेक 5 5.5 6 तास लागता, येवचेक आनी तितलेची 6 तास लागता, 12 तास जाले. सो ते 12 तासान तूं सकाळी 8 घंटे भायर सरका. सकाळी 8 घंटे भायर सरका म्हळ्यार सकाळी 8 घंटेक कसने तरी एक सान किंचित फळार सकाळी मीठ घेवचें जायना, महापूज जाल्लो उरना. सो तेची आहार घेवचे बच्चे आनी थंय कसन काम आसा तें कोरून परतून परतगाळी येवचें. परतगाळी आयले नंतर स्नान करून कडेरी आहार घेवचे. म्हळ्यार 12 तास मध्य कसने उदक हे ते कसने आमकां घेवचें जायना. सो 1 पंता 2 पंता स्वाम्याक कळ्ळें. किंतु स्वाम्याल मनान तूं तांणी कितलेही हठ योगी असल्यार तितलेची मृदू स्वभाव आशिल्ले, बट दाखून घेनाशिल्ले. ते एक तांगेलो होड कोणाक दाखून घेना. भायर तुला कितलो कठोर दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार ते तुमकां गोतच, बट भितर तुलें ना इतलें तांगेलें एक प्रीती आशिल्ली त्या कोणाक कळनाशिल्लें. तांणी कसं करता आशिल्लें की म्हळ्यार आमकां सांगचें जायना, डायरेक्ट म्हळ्यार शिश्य न्ही कशी आमी तांकां सांगचें 1 to 1 कशी सांगचें म्हळ्यार एक तांकां हें आशिल्लें. एकदां सांगलें तुमी मरवंते लागीं एक न्हंय आसा, वराह स्वामी देवस्थान आसा, एक थंय न्हंय आसा. स्वाम्यान कसं म्हळें आमगेले मठ आसा गोंगोळी शाखा मठ, तुमी थंय वचा, एक स्नान करा आनी एक जाल्यार शियाळ कसने तरी एक ग्रहण करून कडेर मुक्काविले मंगळूर प्रयाण करून कडेर जावपाचें परतगाळया. कडेर आमी तेन्ना तितले नाका म्हणून आमी हें केलें. म्हळ्यार आमगेले स्वामी तशी करता आसात न्ही, आनी आमी कितें ते एक अभ्यास रुढी करचे म्हण कितें आमी तेन्ना आमी ते एकदम आमी ते हें केलें ना. कडेन स्वाम्याक कळ्ळें आमी ते ताका तितले कन्विन्स जालें ना. म्हळ्यार कितें री स्वाम्यान आनेकल्याक सांगलें, महेश नायकाक सांगलें, येल्लापूर महेश नायक थंय उरता आशिल्लो, ताका सांगलें तूं वचून शिश्याक सांग आनी तांकां सांग अशी हें म्हण. कडेन श्रीधराचार्याक पयलीं सांगलें, कडेर महेश नायका कडच्यान सांग. कडेर आमी लेखलें केन्ना स्वाम्याल मना इतलें हें आसा आमगेले बद्दल आनी आमी ताजे किंत विरुद्ध जावन आमी केल्यार आमगेलें जीवन व्यर्थ आनी आमी मूर्ख ठरताले स्वाम्याल येद्राक की शिश्यांक आमी इतलें सांगल्यार वैकेची आयकल ना म्हणून दिसतालें. फाल्याक आमी मंगळूरांनी वचून आयले सक्सेस उरताले, किंतु स्वाम्याल मनांत कसन आयले उरता पळय ते अळसूचे कोणेंय येवचें जायना. ते स्वाम्याल मनांत आमगेले आयकना म्हणून एक तांगेले मनांत आयले म्हळ्यार ते अळसूच्याक कोणा लेगीत जायना. त्या निमित्तान कडेन आमी डिसायड केलें 3 पंत सांगले आनी हें करचें ना. घे आमी निर्णय केले की आतां स्वाम्यान सांगलें की ते वराह नदी आसा थंय वच्चें, अवघान स्नान करचें, केळी जाल्यार केळी, शियाळ जाल्यार शियाळ, इतलें हें करून घेवन स्वाम्यान वचचें. आमी तशी करचें. आमगेले स्वामी संतुश्टीत आशिल्ले. कितें की म्हळ्यार शिश्य आयकताची म्हणलें एक भाव. सो त्या निमित्तान गुरू म्हणल्यार मात्र जायना. गुरून सांगिल्लें वाक्य वैकेची परिपालन करचें पडटा आनी ताजें एक उदाहरण आतां घडता आसा. आमी एक उत्तर दिल्लें, आमी एक संकल्प केले की 550 कोटी रामनाम जप करका म्हणून. आज इडी समाज आमगेले उत्तर परिपालन करून घेवन कशी आमी आमगेले गुरूक संतुश्टीत केले तशी समाज बांधवांनी आमगेले वाक्य परिपालन करून आमकां संतुश्टीत केल्ले आसाची आनी संतुश्टीत आसाची. आनी 550 कोटी जाले नंतर ताजे ते उत्साह ताजी एक संतुश्टी ते सांगचेक वर्णन करचेक जायनाशिल्लें तसले एक संदर्भ त्या दिसा तुमकां पळोवचेक मेळटा. गुरू कितें जावका की म्हळ्यार एक धैर्य असलें म्हळ्यार पळय येद्रा मनशां कशी फेस करता आमी. म्हाका कोणें ना म्हळ्यार पळया थोडे पांय घालका की नाका तो असो की ना म्हणलें एक मनांत तूं एक चिंता मनांत येता. आमकां केन्नाही मुहूर्त ज्योतिश म्हळ्यार लग्नाचे उपनयनाचे असेल कसने तरी मुहूर्ताचे दिवचे असल्यार संदर्भ येता उट्टूची मेळ्ळें आना म्हळ्यार एकल्याक एक दोश येता ते परिहार करचे गेल्यार बामणाक दोश येता, बामणाल परिहार करचे गेल्यार आनीकल्याक दोश येता. सो उट्टू तिनी लोकांक मेळून घेवन एक पंत मुहूर्त लग्ना मुहूर्त म्हळ्यार वधूले चेल्ली बापूस वधू आनी वर 4 लोकांले कसन लग्न कुंडली जावका पडटा. वधूल आवस बापूल कित्याक म्हळ्यार तांणी कन्यादान करता आसाचे. सो कन्यादान करतना तांकां वैकेची चंद्रबल तारानुकूल उरका म्हणलें हाजें ना ते 3 लोकांले आनी चेल्ल्याले घेवका.
आता एकले चारही लोकांले मेळ का म्हळ्यार कष्ट जाता. केलो पंता एवरी टायम न्ही, केलो पंत थोडे एक प्लस मायनस जाता. तेन्ना केलो दोश उरता, ताका परिहार सांगेल आसा. सो ते परिहार करताना ते हक्का ते परिहार दिवेत की ना, सांगेत की ना म्हणले एक हे उरता. सो आमी कसं करता आशिल्ले, मुहूर्त काडटा आशिल्ले, दोश वैके येता आशिल्ले, दोशा परिहार करता आशिल्ले. केन्ना ते दोश येता आशिल्ले आनी केन्ना आमी ते परिहार करता. फस्ट स्वामीले वचून एक श्रीकार घालून घेवन बसता आशिल्ले आमी, सील मारून एक श्रीकार घालून घेवन बसता आशिल्ले. कारण कसं की म्हळ्यार नेक्स्ट टायम हे एक आयले म्हळ्यार आमगेल मागशी स्वामीन सर्टिफायड केले एक मुहूर्त आमगेल मागशी आसा म्हणले एक धैर्य आमगेल मागशी उरता आशिल्ले. फाल्यां येद्राच्या मनशान कोणें विचारलें हे मुहूर्त कशी दिले, हाका हे दोशच न्हिवे. हे पळय मालगड स्वाम्यान सर्टिफाय कोण दिले एक आसा, स्वामीन दिले अडना जायत. आनी आतां मुखावेले क्वेश्चन ना, कसं नाही ताका उत्तर उरना, प्रत्युत्तर ना. आनी सो तशी केलो 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 संदर्भ आयलतना पयलीं आमी वचून घेवन हें करता आशिल्ले आनी स्वाम करून दिता आशिल्ले. आनी स्वाम्याकय गोत आशिल्ले की शिष्य कसं नाही एक मुहूर्त दिवचें आसल्यार आमकां सांगून घेवन आमगे कडच्यान एक 5 विसायनारी श्रीकार घालून घेवन दुसऱ्यांक दिताची म्हणले एक तांकां एक विश्वास आशिल्लो. आमी कशी केन्नाय आमी डायरेक्ट दिनाशिल्ले, डायरेक्ट वेव्हार वैके करनाशिल्ले, स्वाम्याक दाखोवन स्वाम्या थ्रूची आमी केन्नाय वेव्हार करता आशिल्ले. सो अशी आमकां एक धैर्य गुरू आसा, गुरुले एक सर्टिफायड केल्ले एक श्रीकार केल्ले एक मुहूर्ता कॉपी आमगेले आसा, ताजे बलार आमी खंय वचेत म्हणले आमकां धैर्य आशिल्लें. तशीच एक पंता कसं जाता की म्हळ्यार आमगेल जिवनांत एक गुरू कितें उरका म्हळ्यार कितें सांगता आसाची. एक लौकीक जावन घेवन सांगता जाल्यार एक गाय आनी एक वागू, गायक आनी वागाक मस्त शत्रू वैरी. सो दोन्ही लोक रानांत आशिल्ले. गाय वैकेची आपल्याला खाणा कितेरी चर्च कितेरी रानांत गेल्ले. रानांत गेलतना हो वाघ येद्रा दिसलो. हो वाघ येद्रा दिसलो. सकाळीचे समय खावचेक वता आसा गाय, एक सायड वाघ दिसला. वाघ पळयल्यार 2-3 दिवस जाले पोट्टा भुकीन वळवळत आसा. गाय दिसल्यार रुची खाण मेळ्ळ्या म्हूण घेवन धांवचे चाल केलो तो. हे दिकान वाघू आपणे खाण मेळटा म्हणून धांवत आसा. अनेक दिकान गाय आपल्याले जिवाचे रक्षण करता म्हणून तेही धांवता आसा. एक दिकान वाघूय धांवता, एक दिकान गायी धांवता. बट तुमकां गोत आसा की वाघाल वेगू आनी गायीच्या वेगांत कितलो अंतर आसा. अशी अंतर आसतना एक तळ म्हणटाचे आमी. ते तळ कशी की म्हळ्यार तांतू तुमी बुडल्यारी ते सकल तांडून घेता तुमकां. ते बुडल्यारी सकल तांडून घेता. तसले चिखलाचे एक तळ एक आशिल्लें. गाय कसन करता की म्हळ्यार वचून उड्डून घेवन त्या तळ्यार पडता. ते चिखलाचे फोंडांत वचून घेवन हें जाता. ते उडले म्हणून घेवन वाघ वैके उडता. आतां दोन्ही प्राणी वाघू आनी गाय दोन्ही त्या चिखला फोंडांत आसाचे. बट थोडे डिस्टन्सार आसाचे. थोडे डिस्टन्सार. त्या दिकान वाघ आसा, हे सायड गाय आसा. मूव करचेक जायना कित्याक म्हळ्यार पुरले ते उड्डील फोर्साक थोडे सकल गेले. हात पाय हे काय कर दुसरं कोणें तरी येवका. तांगेल मध्ये संभाषण जाता आशिल्लें. वाघ आनी गायचे मध्ये संभाषण चालू जालें. वाघ सांगता आज तूं कशी तरी हांव तुका खाता, म्हाका मस्त पोटा भूक लागल्या, तुका पळयलें कुडे खावका म्हूण म्हाका दिसता आसा अशें आनी वाघ सांगता जाल्यार गाय वैकेची अडना म्हणून सांगलें. कडेरी गायन एक प्रश्न विचारले, तुगेल कोणें तरी आसा वे म्हणून. म्हाका आनी कोण जावका, हांव जंगला राय, म्हाका आनी कसन जावका अशी तशी म्हण. जंगला राय न्ही बट हांव एक हिंस्रक प्राणी, म्हाका आनी कोण जावका अशी तशी म्हण. कडेरी ताण विचारलो तुका कोणें आसवे. वय आसा, हांव गाय, मागेल एकलो ओनर, मागेल एक मालक तो थंय एक कडेन आसा. हांव मागेल दिवसा सकाळी चोरोवन घेवन सांजे थंय वच्चे. सांजेरी 5 की 6 घंट्याक हांव आयल ना म्हळ्यार 6:30 सोदून घेवन तो येता. सोदून घेवन तो आयलतना हांव आंबे म्हूण घेवन सांगले कुडे पळो तो ते फोंडा लागीं येता. तेन्ना तो म्हाका तांडून घेवन म्हाका भायर घेवन वता. तुका कोण भायर घेवन वता म्हूण घेवन विचारता. तुका कोण भायर घालता, तुका कोणें भायर घालना, तूं हिंस्रक प्राणी, तुका जर भायर काडलें म्हळ्यार तोची त्रासां पडटा. तुका कोणें करचें जायना.
तू हांतूची शाश्वत जावन घे ना जिवंत समाधी जात तू त्यातकून ते गायक एक भरवस आशिल्लें गायक एक भरवस आशिल्लें मागेल गुरू मागेल मालकू मागेल रक्षण करचेक केन्नाही येता हांव वेळ जाले दर वयकेची तो म्हाका सोदून घेवन येवन मागेल रक्षण करता म्हणल्यार धैर्य कोणाक आशिल्लें ते गायक आशिल्लें तसलें एक धैर्य आमगेल समाजाक वैके आसा कसन की म्हळ्यार आमगेल गुरू आमगेल मागशी आसा कसनय कश्ट आसल्यार वैकेची आमगेल गुरू ताका परिहार करताची ना ताका एक उत्तर दिताची आनी तसल परिहार आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान दिल्लो आसा केन्ना आमी हांगतुल्यान परगांवां वता आशिल्ले परगांवां म्हळ्यार परराष्ट्रा वता आशिल्ले समुद्र दांटून घेवन आमी केन्ना फॉरेन देशाक वता आशिल्ले तेन्ना एक निर्बंध घाल्ले तेन्ना समुद्र उल्लंघन करून घेवन परराज्याक परराष्ट्राक गेले म्हळ्यार ताका परतून भितर घ्यान आशिल्लें ताका परतून भितर घ्यान आशिल्लें ताका बहिश्कार करता आशिल्ले किंतु ते एक संदर्भ निवारण केलें तसलें सामर्थ्य आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तेन्ना घेतलें 1906 किंतु ते समाजांत येवचेक 36 वर्ष गेले आनी 1942 कडेन उट्टू समाज लोकांना ते स्विकारले आनी परग हांतू गेल्ल्या जेन्ना परद्वीपगमन केल्ल्या लोकांक स्वाम्यान प्रायश्चित्त हे त्या उट्टूची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान सांगलें तेचीची आमगेल गुरू आमकां परिहार करचेक आसा म्हळ फुडें आमकां उट्टू लोकांक धैर्य येता बट हें न्हय की स्वाम परिहार करचेच न्हय आमी दिवसा वचया म्हणून तुमी लायक नाकाच हे एक वायट टेंडन्सी आरंभ जाता परिहार करचे स्वाम आसा हांव वचून अमेरिका बसता ना तेन्नाच एक काल विंगड आशिल्ले शिक्षणा कितेरी आमगेले बुद्धिवंत समाज शिक्षणा कितेरी वंचीत जावचे नाका म्हळ कितेरी थंय वचून 2 वर्स शिक्षण करून किंतु ता काम उठूची परतून हांगा करता आशिल्लो असल एक संदर्भ आमगेले स्वाम्यान गुरू आशिल्ले निमित्तान आमकां ह्या उठूची परिहार मेळ्ळे ते न्हयशीची मंगळूर ह्या सायड प्रांतांत मंगळूर त्या सायडांनी अशी म्हणटा आशिल्ले कोंके जना अशें म्हणून घेवन आमकां एक हें करता आशिल्लें संबोधन करता आशिल्लें उरो ते आमी हें करनाची बट ताजे वेले कशें हें करता आशिल्लें म्हळ्यार इवर ब्राह्मणर अल्ला इवर षटकर्मी अल्ला हांकां गुरू ना अशी तशी म्हणून घेवन हें करता आशिल्लें तेन्ना आमगेल स्वाम्यान मंगळूरांतू मठ बांदून घेवन थंय सिद्ध करून दाखयलें की आमी षटकर्मी म्हळ्यार दान परिग्रह यजन याजन अध्ययन अध्यापन हे सहकर्म करचे तसले ब्राह्मण हे म्हणून घेवन संबोधन करून आमी वैके ब्राह्मण म्हणून घेवन गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून घेवन आमकां एक नांव दिल्लें आसाची किंतु केलो लोकांक इवर ब्राह्मणर अल्ला तांणी हे ते अशें म्हणून घेवन मस्त आमकां हें करता आशिल्लें किंतु मंगळूरांतू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी परंपरेचे 18वे स्वाम्यान थंय एक मठ बांदून ताजे पयले स्वाम्यान मठ बांदून आमकां एक गौरव दिले हें रक्षण कोण केलें गुरुन रक्षण केलें न्ही तातूंत आमकां धैर्य आशिल्लें की आमकां कश्ट आयल्यार आमगेल गुरू आमगेल रक्षण एक खंयचेय रितीर आमकां अवकाश कोण दिता म्हणलें एक धैर्य आशिल्लें त्यातकून आमगेल जिवनांतू आमकां एक गुरू म्हणून उरता बट तेची सांगलें न्ही गुरू आसल्यार जायना केलो पंथा तांणी सांगिल्लें उत्तर आमगेलांतू आज आमी आमगेल गुरू बद्दल सांगत आसाची बट केलो म्हालगड वैकेची गुरू समानाची कोण केलो म्हालगड उरताची वैके गुरू समानाची तांणी कावी वस्त्र घालना म्हळ्यार तांणी गुरू न्हय अशी म्हणून तुमी लायक नाकाच शिक्षण घेताची तो वैके गुरू जाता औस वैके शिक्षण दिता ती वैके गुरू म्हणून घेता अनेक रितीरी अनेक विचारारी प्राणी पशु पक्षी वैके आमकां गुरू जाता केलो पंथा तुमी पळया एक स्वभाव आमी तांगे कडच्यान घेतलो म्हळ्यार तांणी वैकेच आमगेले गुरू समान जातात एक लौकीक उदाहरण म्हालगडे आमगेले मध्य उरल्यार खंयची रितीरी प्रयोजन जाता आमी आजी सोयरीकणी करताना पयलीं विचारचें ओल्ड फर्निचर आसा की कितें म्हूण ताजे अर्थ कसान की म्हळ्यार औस बापूसू आसा की कितें तांणी घरांत आसा की कितें जॉयंट फॅमिली कितें असल रितीचे एक प्रश्न ताका एक संबोधन ओल्ड फर्निचर म्हणून घालें उरो ते आमी ताजे बद्दल आक्षेप आमी हें करनाची बट असल एक संदर्भ आमगेल समाजान दिसलो किंतु तांणी उरल्यार
कितलं बर जाता म्हळ्यार कितें आमी सांगता केलोपंत कश्ट येता केलोपंत नातवांक नात्रांक पळोवंक घेवचे संदर्भ येना तेन्ना त्यांनीची चेडवांक शिक्षण की तांकां मार्गदर्शन की तांकां लाल पोशण करून न्हू तांकां बरे संस्कार घेवचे की हे उठूच कोण करताची म्हालगडे करताची. तसल म्हालगड्यांक लग्ना संबंध असताना तांणी आसा की कितें म्हणले एक प्रश्न विचारता आसले एक संदर्भ आयच्या काळाक हे कलियुगांतू आतां येता आसा मुखार कशी जाता आसा हे आमकां गोतना. आतां कशें की म्हळ्यार सेपरेट फ्लॅट उरका विंगड उरका उठू फॅमिली वट्ट नाका प्रायवसी असल मस्तीतल्या विचारान हे येता आसा. म्हालगड उरल्यार कशी बेनिफीट जाता म्हळ्यार कितें तरी एक लौकीक म्हळ्यार तांणी वैके गुरू तांणी म्हालगड जाल्यार गुरू इज इक्वल टू एक्सपिरियन्स म्हणून तुमी लेक्चर काडना. एक स्वैरीक अशी निश्चय जाले एक स्वैरीक अशी निश्चय जाले किंतु चेल्लीकार खंचकी एक रितीन हे स्वैरीक संबंध तांणी वपले उरो आतां धुवे लग्न त्या चेल्या वट्टू कोरून दिव्या म्हणून न्हू तांणी वपले कडे चेल्लीकारान बापसून एक कंडिशन घाले. कंडिशन कसन की म्हळ्यार मागेल धुवेक तुगेल वट्टू लग्न करून दिता किंतु एक कंडिशन की म्हळ्यार लग्ना दिवसाक कोणेही म्हालगड्यांक तुवें घेवन येनाशी उरका. म्हालगड नाशीची हे उठू लग्न कार्य उठू जावका म्हणून न्हू कंडिशन घालता. चेल्या वैक्याची लग्न जावका म्हळ्यार कितें ताण कसन लेखले आनी उठू येवन हांगा कसन करचें आसा हांगा येवन बसचे न्ही ताजे किंता घरांत बसले मावाल मनान तशी आस न्ही म्हालगड्यांक आनी घेवन येनाशी उरका म्हणून न्हू तांणी येवन वैके कसन करचें आसा ताजे किंता तशें असल्यार हांगा उरय म्हणून न्हू तांकां थंय दवर न्हू हांव लग्नाक येवचें म्हणून ताणें उठे प्लॅन केलो. घरा गेलो आनी अशी जाले चेल्लीकाराचे चेल्यान म्हळ्यार मावान अशी एक कंडिशन घाले तातूंत कोणेय म्हालगडे मागीर लग्नाक येनाशी उरका म्हणून सांग ताणें ती एकलो आशिल्लो. ताण कसं म्हळ्यार ना हांव येवचेची हे ना तूं आनी आयले म्हळ्यार मागेले संबंध थंय हें जाता अशी तशी म्हणून ताणें कन्विन्स केलें तेन्ना तो सांगता पळय तांगेले द्रामाक व्हर नाका म्हाका तूं धांपून घेवन वच खंयचें सामान तरी घेवन वचूं का लग्नाक कितें तरी हें सामान तें खंयचेय तरी एक बॉक्स सांगाल आनी म्हाका घेवन वच बट हांव येताचीच हांव सोड ना हांव येताचीच तुगे लग्न हांव येताचीच. अरे होय आयकना थंय चेल्लीकारा चेल्ल्याक बापसूकय सांगचें जायना तो येता म्हणून घेवन सो अशें आसतना जाय ताका कशी तरी निपून घेवन वस्त्रांनी धांपून घेवन व्हर घेवन ते लग्ना मंडपान खंयची एक रुमाक घाल्याका. थंय गेले नंतर कडेरी चेल्लीकाराल बापसून आनीक कंडिशन घालता. आनीक कंडिशन कसन की म्हळ्यार की हांगाची लग्न मंडपा मागशी दिकान एक न्हंय आसा ते न्हंयन तूं उद्दां हळत आसा थंय उद्दां हळच किंता दूद हळची तशी जावका म्हणून सांगलें. म्हळ्यार उद्दां हळ नाशी उरका खाली दूदची हळची तशी जावका म्हणून सांगलें. आतां तितलें न्हंयन तूं तितलें दूद कशी हळसूचें तशी केल्यार मात्र मागीर धुवेक तुका लग्न करून दिता म्हणून ते धुवो सांगता. चेल्ल्यान कसन करचें खंयतल्यान दूद हाडचें कितलें तें न्हंय तूं कशी ताणें हळसून घालचें. मस्त ताणें आयडिया कसन जाता कितें जाता उठूची आलोचन केलें कडेर दिसलें खंयची आयडिया वर्कआवट जायना मागेल संबंध हांगा कट आनी मुखार वचचें जायना म्हाका तें काय संपूर्ण न्हंयन तूं हांवें कसन दुद्दा न्हंय हांव हें करचें जायना दूद हळसूचें म्हाका कांय जायना संबंध थंय कट म्हणून न्हू संबंध कसन एक लग्ना संदर्भार कसन संबंधीक हे ते उठू आयले उठूची वापस वच्चे चाल केले. वापस वच्चे चाल करत असताना हागेले कुडगास आयले हाक्केक रुमांक घाल न्ही हागेलेक गेले हाक्केक घेवन वचे आतां हाका कशी रुमां घाले कशी आतां संबंध कट्ट जाले ताण सेकंड कंडिशन म्हाका फुलफील करचें जायना आतां हाका घेवन वचें म्हणटना ते रुमां गेले बागील काडले बॉक्सांतल्यान हाका भायर काडले वस्त्र उठू काण घेवन हें केलें एकलो कोण की ताका सांगता संदेश म्हळ्यार विशय सांगता
या आम्ही आता बच्चे आमगेल्या घराक कित्याक लग्नाक येयल्या तुका लग्न जालें ना आतां बच्चे कित्याक म्हळ्या ना चलीकाराले बापसून आनीक कंडिशन घाले ते मांडपा मागची एक न्हंय असके थंय उदक हळत आसा आनी थंय उदक हळची न्ही थंय दूद हळका दूद हळयल्यार मात्र हांवें धुवेक लग्न करून घेवन दिता म्हणून अशें आनी कंडिशन घालें इतले सान विशय तूं वतासा घराक कसले टेन्शन करून घेता तूं म्हणून न्हू ताणें त्या म्हालगड व्यक्तीन सांगलें अरे मारे ताणें संपूर्ण न्हंयन तूं दुदाचें होळ काम म्हणून घेवन दूद हळो काम म्हणून घेवन सांगता हो पळयल्यार आराम जाता कोण संदेश मागील संदेश कोण दिता म्हणून सांगलें ताणें म्हालगड्यान मागील एक संदेश आसा ते चेल्लीकाराले चेल्लेले बापसूक कोण वचून सांगता एकलो कोण के आशिल्लो ताका सांगलें पळय ताका डायरेक्ट ते म्हालगड व्यक्तीन सांगलें पळय मागेल एक दूद रेडी आसा ताणें कसं सांगलें की म्हळ्यार मागेल एक दूद रेडी आसा उद्दा कोण खाली करून दिता म्हणून पयलीं सांग म्हणून सांगता न्हंयन तूं उद्दा खाली करून दी दूद रेडी आसा हांव हळसिता न्हंयन तूं उद्दा खाली करून दिव का हे संदेश चेल्लीले बापसूक सांगून यो म्हणून सांगता हो वता संदेश दिता संदेश दिलतना अशी चेल्लेकारान सांगलें की दूद म्हळ्यार उद्दा खाली करून दिया तांगेले दूद रेडी आसके आनी तांणी दूद हळसिताचें म्हणून सांगलें म्हणून सांगलें तेन्ना चेल्लील बापसून सांगलें हे पळय कसकी चुकलें हांव सांगिल्लें कोणेही म्हालगड या नाशी उरका तांगेले ते संबंदीक हांव कोणकी एकलो म्हालगड आयला कोण म्हणून पयलीं पळय म्हणून सांग अशी केलो पंता असले एक संदर्भ आयलतना रक्षण करचे कोण येताची हेची म्हालगडे आमगेल रक्षणाक येताची किंतु आजी त्याची म्हालगड्याक आमी कसं म्हणून सांगताची ओल्ड फर्निचर म्हणून घेवन आमी धिक्कार करता आसाची आज तुम्ही आलोचन करा हे म्हालगडे आमगेल मागशी उरले री कशी आमकां तांणी असले कठीण परिस्थिती आयलतना कशी तांणी आमगेल रक्षण करता म्हणून त्या निमित्तानं हे तुमकां सांगलें तशीची आमगेल गुरू आमगेल कठीण परिस्थिती आशिल्तना आमकां त्रास जालतना आमकां तांणी मस्त सहकार केल्लो आसा आनी तितले प्रिती दवरिल्लो आसा तितले मोग वैके दाखयल्लो आसा आमी हाजे बद्दल अनेक पंत सांगिल्लो आसा खाणाचे विशय हाजे हो तांणी साऊथ केंद्राचे गोंगोळ्ळीचे आमी बेळगांवांत आशिल्ले आमी भटकळचे सो आहार वेवहारांत थोडे विंगड आशिल्ले आमी केन्नाय सांगता आशिल्ले आमकां एक पंता साऊथ केंद्रांत एक स्पेशल आसा पुळी कोदल म्हणून आमी जन्मान तो खाल्ला आमगेले आज पर्यंत आमी कसन म्हणून गोतना आमकां स्वाम्याक गोत आशिल्ले स्वाम्याक कशी करका म्हणून गोत आशिल्ले आनी स्वामवैक्याची पुर्वाश्रमांत की नाजाल्यार बरें रुची नाशिल्लें खावू का कर का अशीच कसन रुची ना धाकल्यांके खावू सुका म्हणून आमके खावू सुका म्हणून हें केलें बट आमगेले रांदपीक वैके कडचें कळना कित्याक म्हळ्यार तीळ घालका के ते हे के कसं के आमी तितले भितर म्हळ्यार तितले मोग शिष्यांक आमगेले वयोमान जाले आमके पतू पाप तांणी एक 22 वर्सां चेडे तांणी हांगा येता आसाची आमी केल्ले तांणी करता आसाची सो ते पळोवंक गेले तांकां एक मनान दिसता आशिल्लें आमी केल्ले तांणी करकावे म्हणून किंतु तांकां एक संतोश आशिल्ले उरो परंपरे लागून ये न्हू आमी केले तशी करता आशिल्ले निमित्तानं ते एक संतुश्ट तांकां एक मनांत आशिल्लें त्या निमित्तानं तांगेल नांवान तो कसं एक नांव आसा अर्ध भाग आमकां केन्नाय शाश्वत दिवन घेवन आमकां नामकरण केल्लें आसा सो ते एक संतुश्टी आमकां आसा आनी 11 वर्साचे बेंगलोर चातुर्मासाचे तांकां कशी कनेक्ट जावेत म्हळ्यार कितें तरी सांगता जाल्यार आमी हांगा आतां बेंगलोर चातुर्मास 45 वर्सां नंतर आमी 11 वर्साचे चातुर्मास हांगा करता आसात संपूर्ण आमी बशी दिवस सांगले कशी आमी बेंगलोर चातुर्मास दिवच्याक आमगेल मनांत कशी एक हें आयलें आनी एक विशय कसन की म्हळ्यार हांगा बेंगलोर चातुर्मास 45 वर्सां नंतर आमी हांगा करता आसाची किंतु एक लक्षांत दवरून घेया प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले जन्म जाल्लें वर्ष 1945 आसा जर तुमी आतां समोर कोण लेख पळयल्यार 1945 प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान ताणें जन्म घेतिल्लो तसलें वर्ष थंय वैकेची 45 आसा
थंय 4+5 आयल्यार कसं येता 9 येता. आणि बँगलोर शब्दांत 9 आसा. 45 वर्षा नंतर 4+5 9 येता. तिरुपती यात्रा जाल्यानंतर 3+6 9 येता. आम्ही चातुर्मास स्वीकार केले दिवस 27 2+7 9 येता. त्यानंही आज अभिवंदना दिवस वैकेची 18 तारीख 1+8 त्या वैके 9 येता. आज अभिवंदना दिवस आज तारीख 18 1+8 केले 9 येता. त्यानंही आम्ही चातुर्मास समाप्ती जाऊची वैकेची 18 तारीख 1+8 9 येता. तिथलं मात्र नाही तुमगेला शारदा उत्सव दशमानोत्सव कसं नसा त्या वैके आरंभ जावचे ऑक्टोबर 9 तारीखाची. सो तुम्ही उठूले कान गेले री बँगलोराक चातुर्मास सोण घेऊन आम्ही खंयी चातुर्मास दिवचे जायना म्हणून आणि परत सिद्ध जाल्ला आसा. आता प्रतिमेबद्दल मस्तीतले विचार केले वय त्यांनी मस्तीतले पंत विनंती केले सांगले अनेक रितीर त्यांनी हे केले. आमगेल कसण्याची हे करनाची बट समाज बांधवांक आम्ही अवकाश करून दिवं का म्हणले उद्देशानं आम्ही ते अवकाश करून घेवन दिल्लो आसा. कोणाकच आम्ही वत्तड ना कोणाकच आम्ही हे करनाची. आता हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा ताजे बद्दल आम्ही चड हे करना. कितले लागता कितले ब्रॉन्झ लागताले कितले खर्च जाताले हे आम्ही कसने आम्ही डिटेल्स सांगनाची. राम मात्र थंय स्थापन जावचे मात्र शतसिद्ध ते हंतू आम्ही ते केन्ना कशी जाता आम्ही निश्चय केल्ले आसा. आणि येवचे आमगेले कार्यक्रमांतूची आम्ही थंय राम थंय स्थापन करचे आम्ही निश्चय केल्लो आसा. आणि ते तुम्ही सर्व लोक पळोवत आसाल अवकाश मुकाबील वर्ष तुमकां जाता. हां हाका समय लागता किंतु आम्ही हे विचारू 6 महिने पहिलेची आमगेले शिल्पकारा लेगीत उलोवन घेनू तागे कडच्यान 3-4 नमुन्याचे ते भावचित्र निर्माण करून घेनू आत्ता फायनल स्टेजाक आयले. सो ऑलमोस्ट 18 महिने हक्क लागता अशें कांय न्ही. पयले 6 महिने जाल्ले आसा आनी मुखार आनी 15 महिने आसा. सो आमगेले ते संदर्भा भितरी आमगेले ते राम कसं आसा थंय मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कृतांत मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून आम्ही संबोधन केलें. इंग्लिशान हरशीं तुमकां कळटा आम्ही सिंबॉल ऑफ आयडियल ह्युमन बींग म्हणून हे केल्लें आसा. मर्यादा पुरुषोत्तमाचेची ते इंग्लिशांत तर्जुमे आम्ही हे केल्ले आसा. अंतू ते एक प्रतिमा हे 50 वर्षाचे कसं आसा ते एक्चुली प्रिय गुरुवर्य स्वामेले उपस्थितींतू जावंक आशिल्लें. कित्याक म्हालगडे इतलें वर्ष तांणी चलोवन घेवन आयिल्ले ते 50 वर्ष तांगेर उपस्थितींतू घडील आशिल्लें आसल्यार एक मस्तेक आमकां संतोष आशिल्ले. किंतु देव प्रेरणा ना पूर्व गुरुवर्य स्वामेले कसन संकल्प आशिल्लो की आतां ते एक जबाबदारी आमचेर आयिल्ली आसा. किंतु आमकां एक मना दिशिल्लें गुरु कितें रे एक शाश्वत जावन घेनू कसने तरी एक आमी करका म्हणलें काम केलें मना आशिल्लें. आमी त्या दिवसू राम करता म्हणून एक सांगलें ताजे सकल पेडस्टल उरता आनी ते हाका जपकेंद्रा नांव दिवन घेवन हें करता म्हणलें. बट कितले हायट करता आसाची ते हायट वैकेच आमी सांगलें 77 फीट. कित्याक आमी सांगलें की म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी तांणी वृंदावनस्थ जाताना तांगेले वयोमान 77 आशिल्लें. रामाक स्थापन करून हरी सेवा जाल्या 77 अडी केले निमित्तान गुरूक एक सेव केली तशी जाता म्हणलें एक उडगासू. त्या न्हयशीची ताजे किंता चड करचेक आमकां ही जायना. कित्याक जायना की म्हळ्यार ते आर्किटेक्ट पॉयंट ऑफ व्यू जर तुमी 77 अडी 77 फीट टॉल तुमी जर एक प्रतिम करता म्हळ्यार ते पळोवका जाल्यार ताजे डब्बल तुमी धूर उरका. 77 फीट तितलो टॉल जावका जाल्यार ताजे डब्बलान तुमी धूर असल्यार मात्र तितले लागींचे म्हळ्यार तितले एक व्हड प्रतिमा तुमकां पळोवचेक मेळटा. ते न्हयशीची आमगेले ते गोवा प्रदेशांतू आमी तुमकां सांगलें की आमगेले जे प्रदेश आसा म्हळ्यार कसं एक भूभाग आसा ते आमगेले एरो शेप न्ही बो शेपांत आसा म्हणून आमी तुमकां सांगिल्लें. ते बो शेपांत आशिल्ले निमित्तान लास्ट कसं जाता ते सान जावन येता. मध्य मात्र व्हड स्पेस आसा. त्या मदे जाग्यांत मात्र हे बसकार सुचे जाता.
ताजेकिंत चड घेतले री येद्राक आमकां जाग मेळना. सो अशी जावन घे न्हू लास्ट आर्किटेक्टान वयकेची सांगताना आमी ताका आर्किटेक्टा सांगिल्लें ना. आमी तो केन्ना हे उठू विशय सांगले तो उठूचे हे करत आसतना ताणें डायरेक्ट जावन घेवन पेडस्टल प्लस राम प्रतिमा दोन्ही सेरसून घेवन 77 फीट जगता म्हणून ताणें सांगलें. कडेन आमी सांगलें त्याची जावका आमकां आनी चेंज करचें नाका. आनीक कशें की म्हळ्यार एक हरिसेवा जाले एक इनडायरेक्टली गुरुसेवा वैके जाल्लो आसा. तदनंतर पेडस्टलाक जप केंद्रांचे नाव बरें निमित्तान जप केंद्राचे सर्वही जापकांक मठा तर्फेन तांणी केले तसले श्रमाक एक अवकाश कोण दिलो आसा. त्या नैशीची त्या एक निमित्तान समाजाक वैकेची एक स्थान मेळका म्हळ्यार कितें री ते आमी 77 म्हणून न्हू फिक्स केले. कित्याक की म्हळ्यार आमकां केन्नाय विचारतना आमी सप्त सारस्वत म्हणून आमकां सांगताचे. आमकां खाली सारस्वत न्ही आमी 7 पंगड जर सारस्वत गौड सारस्वत ब्राह्मणांत 7 पंगड आसा. राजापूरकर भालावलीकर सासष्टीकर तिसवाडीकर असले 7 पंगड मेळून घेनू आमगेले हे गौड सारस्वत ब्राह्मण सारस्वत समाज म्हणून घेनू आमकां जाता. आमी 7 पंगड त्यातून आमकां 7 म्हणून घेवन अशी कोंके म्हणून घेवन आमकां संबोधन करतात. किंतु 7 हे आमकां अत्यंत प्रित्यास्पद जावन घेवन आशिल्ली तसले संख्या आनी आमकां वैकेची अत्यंत आवडची तसले संख्या. त्या निमित्तान समाजाक वैकेची डिनोट जावका आमी सप्त सारस्वत म्हळ्यार कितें री आमी ते 77 दवरले आसा. 75 करयत बट आमी करच्याक वतना आमी 77 दवरतात. कित्याक की म्हळ्यार फाल्यां तुमी वैके गेलतना आमी सारस्वत म्हणून घेवन संबोधन करता आसले एक सिंबॉल हांगा आसा म्हणून घेवन तुमी आयकून तुमी गर्व जावका म्हळ्यार कितें री आमी 77 म्हणूनच आमी दवरिल्लो आसा. आतां गुरुले ताजे कितें री आमी हे विशय सांगिल्लो आसा. कोणाक हाजे बद्दल आमी रूपरेश आतां तयार करचे आसा. सर्व ही जप केंद्राक कसन विशय आसा आमी पावयताले. कोणा मना आसा तांणी करचे. आमी हाजे बद्दल आमकां सणे हे ना. स्व खुशीन तांणी स्वामीन अवकाश कोण दिलो ना म्हणून जावचें नाका. आमी एक दिवचे आशिल्ले स्वामीन आमकां अवकाश कोण घेवन दिलो ना म्हणून तांणी आमकां एक सांगलें. आमी खंय म्हळ्यार आमी तुमकां सांगलें आमकां एक कसले तरी एक स्पॉन्टेनियस एक संदर्भ येवका ते क्लिक जाले आमी यस म्हणटाचे. आमकां ते कन्विन्सिंग पार्ट जालें ना तो कितलेही प्रयत्न केल्यार आमी ते चेंज करच्याक वतना. सो आमी कन्विन्स जाले खंय की म्हळ्यार की एक खंयचीही सेवा करची आसल्यार आमी तनू मन धन म्हणटाची. कसं एक सेवा करची आसल्यार आमी कसं म्हणटाची तनू मन धनान. कोणे एक देवस्थानांत करचे आसल्यार तनू मन धनान तुमी सहकार करका. तुमी हांगा येवका हांगा देवाले कसं नामोच्चारण करका भजन करका. कसं तुमगेले उचित कसं असल्यार द्रव्य कसं कसा ताणे तुमी देवा पावू का म्हणून सांग. कडेन राहणी जाल्यार स्वामीन इतलो व्हड अभियान केलें. तनू मन सेव करच्याक अवकाश दिल्या. धन रुपार कसले सेव करचे दिले ना. जर ते हे केलें ना जाल्यार स्वामीन 550 कसं अभियान करता आसा ते संपूर्ण म्हणून कशी जाता. तनू मन धनान सेव केल्यार मात्र संपूर्ण जावच न्ही. स्वामीन तनू म्हळ्यार स्वामी उठू जप केंद्रांतू तांणी घरांतल्यान खंय येवका देवस्थाना येवका. ताण देवस्थाना येवका म्हळ्यार थरशी येवचें जातवे हांव हांगा बसता मागेल मन थंय उरता अशें करचें जातवें ना. ताण चमकून घेवन त्या जप केंद्रांत येवका. ते तनू रुपारी शारिरीक रूप जावन घेवन ताणें सेव केलें मठाक. त्या व्यक्तीन देवस्थाना येवका एकल्यार 2 किलोमीटर उरताले एकल्यार 4 किलोमीटर उरताले एकल्यार 10 किलोमीटर उरताले. ताण तागेल घरांत तुलें ना तितलो समय दिवन घेवन ताण त्या देवस्थाना येवका. आनी थंय येवन घेवन देवा पळोवन वचवें ना. थंय आयले नंतर ताण कसं करका ताण 2 तास 1 तास 1.5 तास बरं बस का ताणें. सो ताणें तनू रुपारी सेवा केलें. खाली बसतवे तो ना दोळ धंपून मनान कोणा चिंतन करता प्रभू रामदेवाक चिंतन करता. घरा तुलेन देवस्थानाक जप केंद्रा येवन तनू रुपारी ताणें सेव केलें. थंय बसून घेवन मनान कोणाला उडगास केले श्रीराम जय जय राम म्हणून घेवन 13 राम तारक मंत्र जप पठन केले. दोन्ही जाले स्वामी तिसरा येईल ना न्ही अपूर्ण जालें न्ही म्हणटना अशी तांणी आमकां कन्विन्स केलें. अडना अवकाश करून घेवन दिताच बट कितलें लागता खंय जावका आमी कसं सांगनाची. कसन बजेट
कितले ब्रॉन्झ लागताले कितले कंचू लागताले 1 किलो आम्ही कसं नाही सांगण्याचे अवकाश करून देऊ का नाही अवकाश करून घेऊन दिताचे कडे आम्ही त्याही सांगला पडे 550 दिवस 550 वर्ष दिवसात 10 रुपयाप्रमाणे फुरा आणि कसं नाही ओढ कसं नाही नाम गेल इतलं करा विषय संपलो कोणे दिवचे असले रे त्यांनी स्वमनान दिताची आम्ही जाऊन हे करणार आम्ही गेल स्वामीन केन्नाही सांगले राम करे काम हम बैठे आराम आमगेल रामू हाडूसून घेता आणि तांगे कडच्यान सेव करूसून घेतालो ते अवकाश आम्ही दिवक आशिल्ले आणि आयच्या दिवसाक स्वमनान स्वसंतुष्टीरी आम्ही हे अवकाश करून घेवन दिताची त्यांनी तांगेले इतल्याक हांतू सहभाग करून घेवचे आणि आमगेले गुरु महात्म्य सांगताना 2 कडे एक येता ज्योतिषशास्त्रांतू येता ಕೆಲವು पंत कसं जात की म्हळ्यारी ಕೆಲವು ग्रह विरुद्ध उरताचे खंयचे नीच स्थानार उरता ना आनी खंयचे तरी आमकां वायट करत उरता म्हळ्यार आमकां बरेपण जाता उरना किंतु एक असा तो कसले असल्यार वैकेची ज्योतिषशास्त्रांत गुरु दृष्टी त्या ग्रहाचे रास किपळे म्हणटाची गुरु खंयचे स्थानार आसा त्या स्थानात उलयना आता तुका खंयचे दशा महादशा ना जे कसं नाही घडता आसा त्या ग्रहाचेर गुरु दृष्टी आसा की कितें संपूर्ण दृष्टी म्हणून आसा 9 ते गुरुक संपूर्ण दृष्टी 7 म्हळ्यार गुरुक संपूर्ण दृष्टी अशी म्हणून एक आसा त्या स्थानार त्या ग्रह असून गुरु दृष्टी पळ्यार तेन्ना ते ग्रह तुमकां कसन वायट करचे आशिल्ले ते सौम्य जत्ता म्हणले वैकेची आमगे ज्योतिषशास्त्रांत वैके आसा सो अशी गुरुले इतलं महत्व दिलं आसा त्या नैशीची मुंजी केन्नाही पळया मुंजी करताना केन्नाही पळय पयलीं विचारच कसं की म्हळ्यार गुरु बलस की कितें पयलीं विचारच कसं नाही गुरु बलस की पळय शनी बल बुध बल कुज बल हे ते काय विचारनाचे विचारच कसं नाही गुरु बल मात्र विचारताचे गुरु बलास वे उपनयन कर गुरु बल ना वे गुरु शांती कर तदनंतर उपनयन कर अर्थात गुरुक सोडून तुम्ही उपनयन करचे जायना त्या नैशीची गुरुल कसं नाही तरी मनस्ताप गुरुल कसं नाही तरी अवहेळना तुम्ही केल्या बा ना गुरुल कसं नाही कोप असले त्या कुटुंबाचेर उरले त्या व्यक्तीचेर उरले आणि तुम्ही ज्योतिषशास्त्राला गेले थंय भटमाम सांगता तुमका गुरु दोष दिसून येता गुरु मनस्ताप दिसून येता कसं करचे खंयचेही ज्योतिषी घेया खंयचेही भटमाम घेया गुरु मनस्ताप गुरु दोष असले रे गुरु शांती कर म्हणून सांगना खंयचेही भटमाम म्हळ्यार एक संस्थानाचे खंयचेही एक दोष असले पीठाधिपतीला कसं नाही एक दोष असले दोष म्हळ्यार तांगेल बद्दल कसं नाही तरी मनस्तापने असले रे भटमाम गुरु शांती कर म्हणून सांगना भटमाम कसं सांगता तू स्वाम्याला एक वच स्वाम्या भिक्ष बरे स्वाम्याक हस्तोदक सोड स्वाम्याला देवाला एक संस्थाना देवाला एक प्रसाद घे स्वाम्याला एक 2 शब्द घे आणि म्हाका बर जाव का म्हणून स्वाम्याने 1-2 शब्द घेवन फलमंत्राक्षत घेवन येऊ कडे काम चाल कर तुका बर जाता म्हणून येऊ तो ज्योतिष सांगता विना तो गुरु शांती कर म्हणून सांगना अर्थात त्या ಮುಳ್ಳನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇನೆ ತೆಗಿಬೇಕು म्हणून सांगताची कांट्याक कांटेनं काढका दुसऱ्यान काढचेक जायना तशीची कसने तरी गुरु मनस्थाप गुरु क्लेश कसने तरी असलं म्हळ्यार त्या परिहार कोण करका त्याची गुरून करका त्याची गुरु ना तांगेल परंपरेंत येईल स्वाम्यान तरी त्या परिहार करून दिव का म्हणून शास्त्र सांगता त्या निमित्तान गुरुक इतलं प्रामुख्यता इतलं महत्व दिल्लं आसा केन्नाही पळया तुम्ही व्यवहार करताना देवा लेगी आम्ही केन्नाही सांगताची देवाक नमस्कार करचेकिंता पहिले आम्ही कोणा नमस्कार करताची गुरु नमस्कार करताची आम्ही गुरुक संबोधन करताना गुरुदेव म्हणून आम्ही संबोधन करताची कित्याक की म्हळ्यार देव होडूची सर्वोत्तम तो किंतु ताका दाखवून दिताल व्यक्ती कोण गुरु केलो पंता सिंपल जावन सांगचेक चोरी कोण करता पळय तागेल दोष चड म्हणनाची चोरी कोण करता पळय तागेल दोष कोण चड म्हणनाची चोरी करच्या कोण अवकाश करून घेवन दिता पळय ताका चड म्हणून सांगताची अरे बाबा तो चोर
तो चोरूची तागेल काम चोरी करचेची बट ताक चोरी करचे कोण प्रेरण दिल पळय तो होड कल्प्रिट म्हणून घेनो म्हणून घेता हे तुमगेल हांतू पोलीस की हांतूनी पळया तशीची आमगेले शास्त्रांत गुर देव होडूची देव सर्वोत्तम जावन घेन आसा किंतु त्या देवा लागी होरचेक प्रेरण दिवन घेनो तांकां मार्ग दाखोवन दितालो कोण गुरू त्या निमित्तान आमी केन्नाही गुरूक पहिले विनंती करून की ना तांगेले की आशीर्वाद घेवन आमगेलें काम आरंभ करताचे तशें आसतना तुमी केन्नाय पळया देवाक हें करताना देवा मागेल कश्ट परिहार करून दी म्हाका अशी जाता आसा म्हाका तशी जाता आसा देवा हें करून दी म्हाका तें करून दी म्हाका अशी करून दी आमी कशी उलयता आसाची देवा तूं करून दी देवा तूं मागेले परिहार करून घेवन दिवं का देवा तूं फायच्या दिवसा म्हाका बरें जावं तशी करून घेवन दिवं देवा फाल्यां तूं मागेल घरा येवं का कशी उलयता आसाची आमी देवा तूं हें तें अशी उलयता आसाची कशी उलयता आसाची संबोधन कशें करताची देवा तूं यो देवा तूं फाल्यां काम हें कर देवा तूं हांगा येवन घेवन हें कर का देवा म्हाका बरें कर बट स्वामी उलयतना तूं यो रे म्हणून घेवन सांगता वे हां सांगता वे तुमी ना तुमी कसं सांग स्वाम्यानो तुम्ही फायच्या दिवसाक मागेल भिक्षा स्वीकार का स्वाम्यानो तुम्ही आमकां आशीर्वाद कर का स्वाम्यानो तुम्ही आमकां बरे प्रसन्न मनान एक आशीर्वाद दिल्या आमकां बरें जाता म्हणून न्हू अशी रितीर तुम्ही संबोधन देवाला एक संबोधन करताना एक रितीनं गुरुला एक संबोधन करताना देवाक संबोधन केलं तशी गुरुक संबोधन करणं गुरु केन्नाही संबोधन करताना प्ल्युरल सिंग्युलर केन्नाही ना केन्नाही प्ल्युरल एकवचनाने बहुवचनानची गुरुक संबोधन करतात हे आमगेले एक शास्त्रांतू देवान गुरुक हे एक संसारांतू नाजाल्यार एक शास्त्रांतू गुरुक हे रितीर एक स्थानमान गौरव दिल्लो आसा तसले एक पिठेचेरी आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी आमकेक स्थानमान गौरव दिवन गेलो आज 24वे पीठाधिपती जावन गेलो आज आमी हांगा विराजित जाल्लो आसा तसले विराजित करचेक प्रेरण दिल्ले आमकां आश्रम दिल तसले आमगेल गुरु स्वाम्याक आयच्या दिवसाक आमी अभिवंदन करताची आनी तांगेले संपूर्ण आशीर्वाद आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदांक प्राप्त जावका आनी मुक्कावील कार्यक्रम 50 वर्षाचे कार्यक्रम तांगेल अनुग्रहान बरे रितीरी जावं तशी तांणी आमकां अनुग्रह करका म्हणून हे संदर्भार आमी प्रार्थना करताची तशी आयच्या दिवसाक अभिवंदना कार्यक्रमा निमित्तान अनेक भाविक लोक आयच्या दिवसाक हांगा आयिल्ले आसाची तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तांणी करता आसले उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्ति स्वामी ह्या पटी बेंगलूर चातुर्मास निमित्त बेंगलूर आसाची पाय 6:30 दोन आम्ही सुता पुनवेचे संकल्प आणि तशीच जानुगलचे कार्यक्रम पुराजन धर्मशान हांगा येता 6:30 दोन स्टार्ट जाता सोम्याला निर्मल विसर्जन जातरी आम्ही हांगा संकल्प पुरा करून सोम्याला दिव्य असताना आमकां जानुगलचे एक भाग्य मेळटा म्हणून हांव पुराजन धर्मशांक टायम दवरून घेयाची मॉर्निंग सकाळी 6:30 दोन हांगा सुता पुनवे कार्यक्रम स्टार्ट जाता.
हॅलो देखून स्वाम्यानं क्षेम करता एक विसरून गेले विषय इथं मला आयचे हांगा सगळेची समाज बांधवाल तर्फीन आयचे महासभेचे गृह आणि जावन स्वाम्यानं 2 लक्ष स्वीकार करता म्हणून हांव स्वाम्याक मागता. विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य
जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री श्री वीर रामदेव आणि श्री वीर विठ्ठल देवाक पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे गुरु परंपरेक आणि गुरुवर्यांक नमस्कार. आमगेल गुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हंगेले पहिली पुण्यतिथीच आचरणे प्रयुक्त तंगेल जीवन चरित्रेचे एक पक्षी नोट. गंगोळ्ळीचे श्रीमती आणि लक्ष्मीनारायण आचार्य हंगेल दोन्हीच सुपुत्रू राघवेंद्र आचार्य मळल बालकाक गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ स्वामीजीनं शिष्य स्वीकार केलो. हे त्यांनी जन्मलेलं घर, हे त्यांनी शिक्षण केलेलं गंगोळ्ळीचे स्कूल आणि हे पळयाती त्यांनी डिग्री केलेले कुंदापुराचे भंडारकार कॉलेज. गंगोळ्ळी गावची गौड सारस्वत समाजाचे सर्व समाज बांधवान एक मेळणू श्री राघवेंद्र आचार्य हांका आदरपूर्वक जावन पेटोवन दिले. तांगेल एक सान गांवचे एक सान बालकू सगळे सारस्वत लोकांक गूर जावन वत्ता म्हणल्यार अभिमानू खूब दिसता नवे. 26 फेब्रुवारी 1967 हे दिवसारी सोम्याल दिव्य हस्तान दीक्ष घेवची सुयोगू हे बालकाक मेळ्ळो. आमगेल मुंबईचे वडालाचे द्वारकनाथ भवनांतू विद्याधिराज तीर्थ हंगेल संन्यासाश्रम प्राप्त जावनू पर्तगाळी संस्थानाचे शिष्य जावनू मठाचे चरित्रेंतू एक नवो अध्यायू प्रारंभ झालो. गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांनी वटूक तप्त मुद्रा धारण करचे हे अपूर्व दृश्य पळयाती. नूतन शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी तांगेल गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांक पादपूज करचे ही चंदाई पळया आमी. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेल दीक्षोत्तर अध्ययनाक गुरुवर्यान सर्व रितीर अनुकूल करून दिले. सोमेले सानपणा दुखूनची साहसमय जीवन मठाचे पुस्तक भंडारांतू अनेक अपूर्व पुस्तकांतुले विषय ग्रहण करची उमेदी शिष्य स्वामींक सहज जावनू आशिल्ले. दीक्ष घेतिले अल्पकाल भितरीची स्वाम्यांक असौख्य जावनू साधारण 3 वर्ष उठाचाक जायनातील परिस्थिती आयली. जाल्यारी तांगेल मनोबल इतले सशक्त आशिल्लें की म्हळ्यार
ह्या परिस्थितीर जाल्यार तांणी नित्यपूज मंत्रपठण आणि शिक्षण ಮುಂದುವರ್ಸೂन व्हेल्लें. असल दयनीय स्थिती पळयल्यार शिलामुर्तील दोळ्यांतूय उद्दा येतलें. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांकां गुरुस्वाम्याल्याग शिक्षण घेवचें नसीब 6 वर्स मात्र आशिल्लें. 25 मार्च 1973 हे दिसारी गुरु द्वारकनाथ स्वामी हांणी वृंदावनस्थ जाल्लींची. 1973 एप्रिल 5 तारीख हे दिवस श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेले गुरुपीठारोहण समारंभ भारी विजृंभणेरी केंद्र मठ पर्तगाळींतू जाल्ले. सकल भक्तांगेले संतोष संभ्रमे मध्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23चे मठाधिपती जावन स्थापन जाल्लींती. गौड सारस्वत समाजाक एक विराजमान धर्मगुरू मेळचे हे अदृष्ट हे आमगेले भाग्य. गुरुवर्याले नायकत्व आणि दूरदृष्टित्वाचे निमित्त 10 शाखा मठाचे स्थापन जाल्ले. हे नंतर 13 शाखा मठात जीर्णोद्धार जाल्ले म्हणल विषय अत्यंत संतोषाचो. 1973 इसवींतू पर्तगाळी मठाचे आधुनिकरण आणि विस्तरण जावन भक्तगणांक मठाक भेट दिवचे वेळेरी खूब अनुकूल जाल्ले. इदम प्रथमम म्हूण सांगतसले अनेक धार्मिक आचरण स्वाम्यान केल्लें आसा. तांगेल चातुर्मास ह्या विशयाक साक्षी आसा. वाराणसीन 3 पटी, अयोध्या, पंढरापूर आणि बद्रींतू मठा चरित्रेंतूची प्रथम जावन एक अपूर्व संप्रदाय घालल कीर्ती आमगेल श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले. पंत रामनाम जप यज्ञ कोरनु भक्तगणांक खूब आनंद मेळचे तशें केलेलं आसा स्वाम्यांनी. गुरुपीठाच्या सेवेंतू 54 चातुर्मास केलेलं पुण्य आमगेल विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक पावता. प्रयागराजांतू त्रिवेणी संगम जावची जागेरी स्वाम्याल कल्पवासो एक महान साधन. ते असाधारण थंडींतू टेंटाच भितरी 1 मास भरी पूजा विधी, जप, तप आणि तीर्थस्नान तसल नित्यविधी कोरनु आशिल गुरूंक नमो नमन. नेपाळ देशाचे उत्तराक आणि चैनाचे दक्षिण भागार आसचे दामोदर कुंड अथवा ताका गंडकी न्हंय म्हणटात. हे वैष्णवांक पवित्र क्षेत्र. सगळे हिमालय पर्वतादोकून 100 गटल्यान न्हंय सकल देवन येताची जाल्यारी गंडकी न्हंय तीरार मात्र सालिग्राम मेळटा. भारी अपायकारी या गुड्ड्याचे आणि थंडेच वातावरणांतू तांगेल आरोग्याकडेन चुरूची ध्यान दिनाशी हे यात्र केलेले एक विस्मय म्हणून येतं. 400 वर्षां फुडें श्री जीवोत्तम तीर्थ हांनी हे यात्र केलेलं आसा. तांगेल नंतर गंडकी यात्रा केलेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांनी. समाज सेवेंतू आमगेल GSB समाज बांधवांनी मन घालका म्हणल सामाजिक काळजी आशिल्ले अनेक समाजमुखी योजना स्वाम्यान घाल्लेले आसा. मुंबईंतू शांतिकुंज सेवाश्रम, सरस्वती एज्युकेशनल फाउंडेशन आणि जीवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन. तशींची मंगळुरांतू पूर्णप्रज्ञ वसती निलयात आसले आणि समाज बांधवांक शिकवण, वैद्यकीय आणि वृद्धाप्यांतू वसती मेळची तसले सामाजिक योजन घालून त्या सर्व योजना अनुष्ठान केलेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक आमगेले कोटी कोटी प्रणाम. इतली मात्र नाही, आमगेल समाजांतू सोयरीक करच्याक सुलभ जावका म्हणून एक ऑनलाईन वैवाहिक माहिती केंद्र सुरू केलेले ख्याती आमगेल स्वाम्यांकच मेळटा. हे नंतर आमगेल GSB समाजांतू विंगविंगड क्षेत्रांतू साधन कोण उन्नत स्थान पाविल्यांक विद्याधिराज पुरस्कार आणि असल साधन केलेले मठाच भक्तांक
जीवोत्तम पुरस्कार स्थापन केलेले महिमा आमगेल स्वाम्यांक मेळटा. आनी एक व्हड साधन म्हळ्यार GSB समाजाचे 65 देवळांक कर्नाटका एंडोमेंटाचे दुखून मुक्ती दिवोचे व्यवस्था आमगेल स्वाम्यानं केलेलं आसा. मठाधिपती जावन 44 इयर्स म्हळ्यार 44 वर्स नंतर स्वाम्यान शिष्य स्वीकार केले. 2017 फेब्रुवारी 9 तेसू शुभ मुहूर्तारी बेळगावांचे वेदमूर्ती लक्ष्मीनारायण भट हांगेले दोन्ही सुपुत्र उदय भट म्हळेले वटूक प्रणव मंत्रोपदेश दिवन संन्यासाश्रमाक आपोवन घेवन संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे शिष्य जावन स्वीकार केले. मठाचो नूतन सुवर्ण अध्याय तेन्ना प्रारंभ जालो. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीधिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. असले समाजमुखी धीमंत आणि मेरू व्यक्तित्वाचे आमगेल गुरुवर्याले कडेच क्षण तांगेल इष्ट स्थळारी जाले. 19 जुलै 2021 नाक पर्तगाळी मठांतूची गुरुवर्याले दिव्यात्मो परमात्मा ಒಟ್ಟು लीन जालो. 47 वर्षाचे सार्थक सेवे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक प्राप्त जाले. एक सुवर्ण अध्याय संपन्न जालो. अनेक अध्यायाक नांदी जाली. गंडकी यात्रा कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय. बद्री चातुर्मास कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय.